If you want to kneel down, you can kneel down. तुमका दिमी घालूंक जाय तर दिमी घालयेत. Whatever your heart tells you, just do it. तुमका तुमचे काळीज कितें सांगता ते तुम्ही करियेत. Because at this very moment, हो वेळ जावन आसा. let's submit to God देवाक समर्पणक all of ourselves. आमकां सगळोच. You are hurt from all these years. आमच्या भितर कितें वर्सां जावन आसा ते हर एक दूख People must have insulted you. जावंक पुरो लोकांनी तुमकां दुखयला. People must have spoiled your name. तुजें नांव पाड केला. Your own family must have rejected you. तुज्या कुटुंबाच्यांनी तुका तिरस्कार केला. You are going through that rejection. जावंक पुरो ते दूख तुज्या भितर आसा. You must have got a medical report of your health जावंक पुरो तुज्या डॉक्टरचो मेडिकल रिपोर्ट तुजे लागीं आसा which is not in your favor. जो तुज्या विरोध आसा. It might be you're finding a job but you're not getting it. तू कामाच्या सोदनेर आसाय पूण काम ना तुका. You want to know God but you don't know how to get it. तुका कळीत ना पूण कशें ते घेजय म्हणून. Whatever may be your issue right now, खंयचीय तुजी समस्या आसूं दी. at this very moment let us submit to God. ह्या वेळार सोम्याक समर्पण दी. Just keep your eyes closed. तुमचे दोळे दांपा Just hear His voice. आनी ताचो ताळो तुमी आयका. And you can whisper and speak to God and say, Lord Jesus, आनी तुमच्या हळू आवाजान सांगया here I जेजू am. Here I हांव am. हांगा आसा. Tell your Jesus who saved you and who went on the cross for you, tell Him, Lord, here I am. तुमकां रक्षण दिल्ल्या कुर्सार गेल्ल्या त्या सोम्याक सांगा हांव हांगा आसा. Just near your feet. तुज्या ताच्या पांया तळा. Just like Mary, how she chose the best place to be at the feet of Jesus. किशे मरियेन विसोन काडलो जेजूच्या पांया तळा तो व्हरतो जागो. Believe that you are at the feet of Jesus right now. तुम्ही सतमाना तुम्ही जेजूच्या पांया तळा आसात. And He is in front of you. तो तुमच्या मुखार आसा. He's ready to listen to you. तो तयार आसा तुमकां आयकोंक. Whatever may be your heart desire right now, speak to Jesus. जावंक पुरो तुमच्या काळजान कितें यात्रेक आसा ते उलया जेजू लागीं. Whatever confusion you have, speak to Jesus. कितें गोंधळ आसा ते उलया जेजू लागीं. Whatever pain you have, speak to Jesus. कितें दूख आसा जेजू लागीं सांगा. Jesus has you. तो तुजो कान दिवन तो आयकोन आसा He's तुमकां. listening to you. तो तुमकां आयकता. Because the word of God tells us, call unto me and I will answer you and I will show you the great and mighty things which you do not know. देवाचे उतार सांगता म्हाका आपय हांव तुका आयकतलो आनी तुका कळीत नातले व्हरते गूट हांव तुका कळीत करतलो म्हणटा. God is ready to show you the great and mighty things which you do not know. कितें You give your ears to Him, call unto Him and listen to Him what He has for you right now. कितें व्हरते गूट कळीत नातले तो उगड्या पेवर तयार आसा त्या देखून ताजे लागीं उलय ताका आयक ताका उलो मार. Submit to Him right now. तुका सगळोच ताका समर्पण दी. The Lord is listening to you. तुका सोमी आयकोन आसा. He is your Savior. तो तुजो सोडवंदार. He is your Messiah. तुजो मागलोलो जावन आसा. He is your Jesus. तो जावन आसा जेजू. He is our Lord Jesus. तो जावन आसा सोमी जेजू. He is our Lord. तो जावन आसा सोमी. He is our Lord. तो सोमी जावन आसा. He is our Lord. तो सोमी जावन आसा. Surrender to Him right now. ताच्या मुखार ताका तुमकां समर्पण दिया. Oh Lord Jesus, सोमिया जेजू we are right before you. हांव तुज्या मुखार आसा. We are right before you, Lord. हांव तुमच्या मुखार आसा सोमिया. Lord, we thank you. हांव तुका अर्गां दिता We सोमिया. praise you. हांव तुका स्तुती करता. We give you all the glory and honor. तुका महिमा आनी मान आमी दिता. You deserve it. सॉरी You deserve it. तुका हे फावो. You deserve all the glory and honor, Jesus. तरी एक मान आनी स्तुती तुका फावो There सोमिया. is none like you. तुज्या बरी कोणीच ना सोमिया. Let your love, तुजो मोग सोमिया. let your love, तुजो मोग सोमिया. let your love flow in my heart. तुजो मोग म्हज्या काळजांत वळून Let your आसा. love flow in my heart. तुजो मोग म्हज्या काळजांत वळून दी. You fill me with your grace more and more right now, Jesus. तुज्या कृपे चड आनी चड भर ह्या वेळार. At the time of this need in my life, ह्या वेळार ह्या म्हजे गरज आसा म्हज्या I'm जिवितांत. coming to the throne of your grace. हांव तुज्या कृपेच्या सिंहासना मुखार आयला. I'm coming to the throne of your grace, Lord Jesus. सोमिया जेजू तुज्या कृपेच्या सिंहासना I'm मुखार coming under आयला. the mountain of your grace, Lord तुज्या Jesus. त्या कृपेच्या पर्वता In मुखार my आयला. weakness, I'm म्हज्या- coming to you, Lord म्हज्या Jesus. अस्कतकायेंत हांव तुज्या मुखार आयला सोमिया. Because your word says, कित्याक तुजें उतर सांगता when I am weak, केदाळ हांव अस्कत I am strong in you. हांव बळादीक तुजें सांगता You जावन are my आसा. strength. तू कित्याक तू जावन आसाय म्हजें बळ. And I can do all things through you, O Lord Jesus. म्हाका हांव रीक संगती करूंक सादी आसा तुजे वरवीं. If you are finding difficulty in giving forgiveness जो तुमकां जावंक पुरो कस मारतात बक्षूंक to your husband, to your wife, तुमच्या घोवाक या बायलेक to your colleague, तुमच्या सांगात्यांक
who has insulted you or hated you or put a case on you, कोणे तुमका द्वेष केला, तुमचे विरोध केला, तुमचे विरोध केस केल्या, right now make a decision to forgive because God has forgiven you in abundance. या वेळार एक निर्धार केला तांका बोगसूंक कित्याक देवान आमकां येदोळसो बोगशिला. And if you are making the decision right now from your heart by the grace of God and the power of the Holy Spirit to forgive that person, जर तर या वेळार तुम्ही एक निर्धार करता तर देवाच्या कृपेचेर आणि पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन या त्या व्यक्तीक बोगसूंक you will see the glory of God manifesting in your life. तुमच्या जिवितांत देवाची महिमा तुम्ही पळयतल्यात. God loved you so much कित्याक देवान तुमचो व्हरतो मोग केला. that he gave his only beloved त्या son. देखून ताच्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. And those who believe in him shall not perish कित्याक जाका सतमान जाल्यार कोणाचोच तो नाश जायना जावच्याक, but shall have everlasting love. बगार तांकां ससनाचें जिवीत मेळच्याक. Hallelujah. हालेलुया. Lord Jesus, we thank you सोमिया जेजू आमी तुका अर्गां दिता for your presence. तुज्या हजरपणा खातीर. You are there right now in our midst. तू आमच्या मध्ये या वेळार आसाय. You are speaking to your children right now, Lord. तुज्या भुरग्या लेगीत तू उलोवन आसाय सोमिया. Lord Jesus, I thank you सोमिया जेजू हांव तुका अर्गां दिता. and I believe, Lord, हांव सत म्हणटा they सोमिया, have encountered you right now. हांव तुजी भेट करना आसा ह्या वेळार. They have experienced you right तुजो now. अनुभव हांव करना आसा That सोमिया. your love is flowing abundantly in their heart by the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुजो व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी वळोवन आसा सोमिया. Might be all of these years we were lost, we were scattered, but right now we have encountered you, Lord. Your presence is here and your everlasting love is flowing in our heart. जायते पटी आमी ताणे ताणे दुसपटल्या पूण ह्या वेळार तुजो मोग आमच्या काळजान आमी अनुभव करना आसा तुज्या कृपेन शक्तीन. Yes, Lord Jesus. सोमिया जेजू वय. Your love is the root of our life. कित्याक तुजो मोग जावन आसा मूळ आमच्या जिविताचे. Let it be, Lord. Let सोमिया, it be, let it be. Let it flow your love inside of us. तुजो मोग तो आमच्या काळजा भितर वळोवन दी. Just take a moment and experience that love is flowing in you. The love of Jesus is flowing in you. अनुभव करा देवचो मोग तुमच्या जिवा तुमच्या आत्म्यांत वळोवन आसा काळजांत. अनुभव करा. If you are getting any face before your eyes right now to whom you have to give forgiveness, सॉरी, if you are seeing any face before your eyes to whom you have to give forgiveness, कोणाक आता तुमच्या दोळ्या मुखार कोणाचे रूप नाही आता कोणा व्यक्तीक तुमकां बोगसूंक forgive that person right त्या now. बोगसू त्या व्यक्तीक भावार्थान तुम्ही बोगशिया. Let go of all the hurts. हरी एक कितें दुखेला तें सोड सोडा. Let go of all the hurts. हरी एक कितें दूख आसा तें सोड सोडा. Jesus loved you the way you are, कित्याक जेजू तुमकां असल्या बरीच मोग करता तुमचो. and you love that person the way Jesus loved you. कशें जेजून तुमचो मोग केलो त्याच प्रमाणे त्या व्यक्ती सोय मोग करा. If you see that The- someone has cheated on you, जावंक पुरो कोणी तुमकां मोस केला. we also have cheated on God so many times. आमी जायते पटी देवाक आमी मोस केला. But even then, God loved us. जाल्यारय देवान आमचो मोग केलो. In the same way, if somebody has cheated on you, त्याच प्रमाणे जो कोणे म्हाका मोस केला you ought to give forgiveness for that person. त्या व्यक्तीक आमी बोगशिया. You have to make that decision right त्या now. देखून ह्या वेळार आमी तो निर्धार घेवया. Thank you, Jesus. अर्गां सुमिया. Thank you, Holy Spirit. अर्गां पवित्र आत्म्या. Thank you, Abba Father. अर्गां सर्गींच्या God बापा. is setting you free from every bondage of unforgiveness. हरी एक सुटका दिवच्या बसतो ना बोगसणाच्या आत्म्यात हांव न्हू. God is setting you free right now from every sorts of addiction. हरी एक गुलामपणांत हांव तुमकां सुटका दिवन आसा देव एडिक्शनांत हांव न्हू. And right now, every mountain which is there in your life of hatred, bitterness is getting melted like wax in this presence of God right now. हरी एक पर्वत ना बोगसणाचे या कोटसणाचे हरी एक पर्वत मेणा बरी करगोन वचून आसा तुमच्या जिवितांतले. Do not resist or do not strive. Let God do what He wants to do in your life. देवा कडकळ करिनाकात. देवा कितें करूंक ताका सोडा तुमी. God is an awesome God. तो एक व्हरतो देव जावन आसा. He knows exactly what He need to do in your life. ताका कळीत आसा कितें करीत म्हणून तुमच्या Open जिवितांत. all the doors of your heart to Him. तुमचे काळजाचे सर बागला उक्ते करा. The process is started. या वेळार ती प्रतिक्रिया आराम जावन आसा. प्रक्रिया The process has started. आता प्रक्रिया आराम जाल्या. The Holy Spirit is taking complete control of your life. पवित्र आत्मा तुमच्या जिविताचे नियंत्रण करन आसा. You do not become the hindrance in between, ताच्या भितर तुम्ही अडचण करिनाकात. but submit to God. तुम्ही तुमकाच समर्पण दिया सोम्याक. Yes, Lord Jesus. वय सोम्या जेजू.
We thank you for this moment right now. या वर्ते वेळापासून आम्ही तुका अर्गां दिता We thank you for your presence right now. तुझ्या हजरपणा खातीर आम्ही तुका अर्गां दिता And thank you for doing the great work inside of us. अरी एक वर्ते काम आमच्या भितर तुवें करनासल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता It is your might, it is your power ही तुजी वर्ती सकल जावन आसा is working right now within us, ही हरी एक आमच्या भितर येदळसो काम करता cleansing us right now आमकां नितळ करना आसा from all hatred, bitterness, strife. हरी एक द्वेष जावन कोटसाणे जावन झगडे जावन आमकां नितळ करना आसा And filling me with your love. आणि अनुभव कर आणि तुझ्या मोगान तो भरून आसा Thank you, Jesus, for अर्गां this. सोमया Holy Spirit, we thank you. पवित्र आत्मे आमी तुका अर्गां दिता Abba, Father, we thank you. सर्गींच्या आबा बापा आमी तुका अर्गां दिता Thank you, Jesus, for preparing our heart जेजू आमी तुका अर्गां दिता आमची खाळीज तयार करचे पासून for what you are going to teach us right now. कितें ह्या वेळार शिकोवंक येता त्या विशयांत Thank you for this time and the opportunity ह्या वेळा पासून अवकाशा पासून आमी तुका अर्गां दिता that you have assigned this for me, Lord. सॉरी You have assigned this for me to Do preach you- the gospel म्हाका हांगा ह्या जाग्यार तुजे उतार शिकोवंक आसा केलाय and making ready your children to receive your gospel. आनी ह्या वेळार भुरगीं तयार आसात तुजे उतार स्वीकार करूंक And let us not preach anything which is not of our Lord Jesus न्ही Christ. कितें आमचें न्ही बागार हरी एक तुजें जावं दी Yes, Lord Jesus. वय सोमया We thank you and we praise आमी you. तुका अर्गां दिता स्तुती करता We make this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. आमी हे मागणें करता जेजूच्या वर्त्या नांवान Amen. आमेन Amen. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. Please be Amen. seated. दया करून आमी बसया Praise the Lord. प्रेज गॉड Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. हालेलुया Praise you, प्रेज Jesus. यू जीसस Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया How do you feel? कशें भोगता तुमकां आतां Free. Praise God. प्रेज गॉड The word says no. Whoever Son sets free is free indeed. कित्याक देवाचे उतर सांगता कोणे पुतान सुटका दिल्या ती संपूर्ण सुटका जाणी जोडल्या म्हणटा. संपूर्ण सुटका. संपूर्ण Indeed, he is free from everything. हरी एक संपूर्ण सुटका God is a God who never keeps anything incomplete. कित्याक देव जावन आसा खंयचेय ताचे ते अपूर्ण म्हूण कितेंच ना He completes everything what he starts. हरी एक कितें ताणें आराम केला हरी एक ताणें संपूर्ण केला Hallelujah. हालेलुया That's why he is God, our creator, and he loved us so much. त्या देखून तो आमचो रचणार आमचो देव जावन आसा त्या देखून तो आमचो वर्तो मोग करता Yes or no? वय की न्ही Do you agree? वय की तुमी ओपता ताका Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. थँक यू जीसस You know, I'm standing here हांव तुमकां कळयता हांगा is रावल्या only because of his love. राव फकत ताच्या मोगा वरवीं There is nothing motive. खंयची तांकां दुसरो कांय उद्देश ना It is just because his love and his grace, his mercy, what he has given me. I made a decision, gave my life to God, and I said, Lord, however you want to use me for your kingdom, I am ready. फकत ताच्या मोगा वरी कृपे वरी काकोलटे वरवीं हे जावन आसा त्या फाटल्यान कितेंच उद्देश ना तूं कितें Hallelujah. रावून कितें करूंक आशेताय तें हांव करूंक तयार आसा That does not mean I don't get obstacle in between. तसो अर्थ न्ही की म्हज्या जिवितांत कांय अडचणी ना म्हणून There are a lot of obstacle comes. आमच्या जिवितांत जायते अडचणी अडकळी आसात There are a lot of the barriers come in between. आमच्या भितर जायते आड आसा And the barriers are not from outside. न्ही ते अडकळ भायल्या व्यक्ती जावन न्ही It's inside of me. आमच्या मना भितरच Even a lot of other things comes before me. ताच्या भितर ताच्या पयलीं दुसऱ्यो संगत्यो आसात And that also began to speak to me. तेय संगत्यो म्हजे लागीं उलयतात But in the end, I need to make a decision. पूण निमाणें हांवें करच्या निर्धारा वयर आसा You know, I always say, हांव त्या देखून सकाळी हांव सांगता God has given us something very precious and beautiful. You know what it is? देवान आमकां वर्ते एक दिला तें कितें कळीत आसा की तुमकां मलादीक What is that? वर्ते आनी मलादीक Can anyone tell? कितें कोणी सांगयात गे Yes, Holy Spirit. Holy Spirit is given. Grace पवित्र is आत्मा दिला it is something more than that. It's a ताच्या की beautiful चड thing He वर्ते has आनी given to मलादीक us एक वस्तू दिला from the beginning. सुरवेतान ताणें दिला From the beginning, even for Adam. आदामाक कितें ताणें दिला Say word. Word is. उतारी दिला ताचे एक वर्ते मलादीक One tell. कोणे सांगयात गे उजवाड उस्वास उस्वास Okay. Let's say for you all different things, right? Let me share what I see. Something beautiful, which nobody could give us otherwise, but God has given, and that is a free will of choice.
म्हाका हांव तुमकां सांगता तुमकां जायते आसूं बरो तुमचे चिंता पूण म्हज्या विशयांत हांव सांगता देवान आमकां एक काल दिला म्हळ्यार विसवण करची एक स्वातंत्र्यता दिल्या. Do you This agree one. on this? Wait, I wait. consider that such a wonderful thing what God has given us. हांव हे चिंता देवान एक दिले व्हरते एक म्हाका देणे या एक खाले म्हणे गिफ्ट म्हणयेत You know, to choose. कित्याक म्हाका विसवण करूंक You know why? कित्याक Okay, let's take an example of husband wife. पळय आमी चिंतया घोव बायला विशयांत Okay? Now, does a husband tells wife, you should not do this and not do that? आतां घोव सांगता बायलेक तुवें अशें करूं नजो तशें करूं नजो सांगता? आंटी सांगता? पहिले बिगिनिंग डेज सांगतालो. आता काले सांगतलो. आता या टायमार. पहिले सुरवातेक. वय खाले गे What she says? खाले जोर आलो गे आता ही जोर गे पहिलो तो सांगूंक आसलो. आता तू सांगता. म्हळ्यार कोणी तरी सांगता. तशें करी नाका, अशें करी नाका, हंय वच नाका, थंय वच नाका, टायमार घरा पाटी येवंक जाय. वय सांगतालो न्ही पहिले इसार ताका. अंकलाक इसार. म्हळ्यार कांय सांगिनासलो येवन घरा पाटी येवन. खंयट गेल्या कामाक. ओके त्या वेळार सांगता खंय गेल्ले आयज कित्याक कॉल करूं ना पुरा दीस जालो लेटर ना 1 म्हयनो जालो लेटर ना लेटर मागीर केन्नाय लेटर लेट आयलें जाल्यार काले सांगून नासलो नेक्स्ट टायम लेटर पळयतालो तो पळयतालो तो बरी नासलो परत्यान पाटी लेटर धाडी नासलो तोय धाडटालो केदाळ्या लेटर लेट जालें मागीर लेटरान लास्ट मंथान कित्याक लेटर धाडूं ना कित्याक अशें करूं ना विचारतालो न्ही कंडिशन्स असले न्ही वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज देर इज अ कंडिशन राईट वय खंयच्या तांकां कंडिशन असले मो आसा की ना असा की ना conditions were there right why you did not did this next time don't do this next time like this and that yes or no so in the relationship between husband and wife wants certain things from husband where she will come and tell don't do this don't do that I don't like it this will not make me happy so please be careful of certain things त्या Yes or देखून no? वय काजारी जिवितांनी घोव महिलामध्ये थोडे शर्त असतात कंडिशन असतात कितें म्हळ्यार ते करनाका हे करनाका ते वचनाका हांगा वचनाका म्हणल्यार वय की न्ही husbands to wife या बायल येता गोवाक don't wear like this तू हे घालनाका don't go there ते वचनाका don't talk to them तांचे लागीं उलयनाका do like this या परी कर be like this अशें कर behave like this अशें उचल do you tell वय वय do you tell वय good no right person I asked no do you see वय so गे they put condition yes or वय no शर्ता घालता म्हणना so can she choose whatever she want or she has to keep him in mind त्या देखून ताका जाय जाल्यार विसरूंक जाता so की can I ते take only your I hope sister is not watching maybe oh mummy is here so even though sister is not there mother will be there to defend just joking huh? please don't mind okay so conditions are there वय शर्ता आसात correct न्हू no ah the husband will tell wife while keeping the phone I love you I miss you so much जावं बरो घोव सांगता हांव जो मोग करता हांव तुका but 1 hour conversation what did he say पूण सगळ्या उलोवण्यान कितें म्हणटा next time you don't do like this huh today you are very late to call me and blah 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 and be like this be like that and do like this I hope you are doing this and that and that and that and last he's saying I love you पहिले खाले म्हणटा तशें करनाका अशें कर नेक्स्ट टायम अशें करनाका निमाणे खाले म्हणटा हांव जो मोग करता म्हणटा so is there a free will of choice तातूंत एक आमकां खाले म्हणटा ताचीच विसवण करूंक जाता आसा गी स्वाक कशी खंय विसवूंक आसा जाता ताका चितूंक पडलें न्ही गोवान काले काले लिस्ट दिला ते फॉलो करूंक आसा खंय फ्री विल आसा गी स्वाक कशी करूंक बट लास्ट काले सांगला आय लव यू पूण निमाणे कितें म्हणला येस हांव नो तुजो मोग करता लास्ट काले सांगला हांव तुजो मोग करता हां. you know okay I'm talking about him if you ask me what was my list to do for my husband it will not end पूण म्हज्या विशयान सांगचे तर म्हज्या घोवा विशयांत ते एक इतली व्हडली लिस्ट आसली की ती मुगदाना लिस्ट you know when I got married केदाळ हांव काजार जाली then after that again I went abroad for केदाळ 1 year पळय 1 वर्सा खातीर बैला गांवा गेली okay after getting married काजार जाल्या उपरांत and before I get married काजार जावचे पयले we were knowing each other we were in a relationship आमकां पयले वळख आसली एकामेका we was talking on the phone आमी all phone- everything was there फोनांत उलयताले हांव
But after getting married, केदाळा काजार जालें when I went there, हांव केदाळा थंय गेलो बायला I गांवाक. also started getting all the instructions, हांवें to-do list. हांवें एक लिस्ट केली तशें Haven't I got it from him. सॉरी हांवें गोवातान म्हाका एक लिस्ट आयली List आयले, Ah. little before getting married. काजाराच्या पयले No much asking why you did not call, why you did not pick up the call, and all of those things. पयले इसारिनातलो कित्याक कॉल करूं नाय कित्याक कॉल काडूं नाय म्हणून After getting married, केदाळा काजार जालें I began to see the change. आतां हांवें बदलावन पळयली Then I saw, oh, legal right, huh? आतां एक कानुनात म्हाका हक्क आसा Huh? Legal right, huh? कानुनाक हक्क आसा And then one day came, and अरे एक- now we are laughing. एक दीस आयलो आमी आतां हांसून आसा But I started getting irritated. म्हाका ते काले म्हणटा इरिटेट जावंक सुरू जालें And I was thinking like, Arey, I'm working and coming back home. By the time I'm tired and I'm going to sleep, you just want to call and call and call. I don't have time. I'm not saying anything to him, but it's running in my mind. हांव कामाक येताली गांवांत पुरासान जाताली म्हाकाय म्हणजे म्हणल्यार काम आसलें पूण हरी एक हांव ताका सांगिनासलें पूण म्हज्या मनांत गुंतालें I started getting irritated with him. ताच्या वरी म्हाका किरी किरी जातालें बेजार जावंक लागले हांव. बेजार जावंक जालें And sometimes even the phone in my hand, now he must be listening. Sometimes even the phone in my hand, I used to put it silent and put it aside. जाल्यार ताचे कॉल येताना हांव काले करताली सायलेंट करून थंय दवरताली To avoid what? कित्याक हांव कितें आडयताली हांव So that when he will ask, I don't want to fight with him, I don't want to say any words, so better put silent and put it aside. कित्याक की तांणी काले सांगचें हांवें फाटीं उलोवन झगडे करचे बदलाक फोन सायडीक दवरल्यार बरें म्हण हांव चिंताली And then slowly, आनी ताचे उपरांत there was a big fight over the phone one day. एक दीस त्या फोनांत एक व्हडलें झुजो आराम जालें Because I was really tired of that, in his side he was fighting his battle. तो ताच्या सायडीन ताचे झुजून आसा This side I was getting irritated. ह्या सायडीन म्हज्या मनांत गोंधळ आसा Satan is feasting in this situation. ह्या वेळार सैतानाक बारी फेस्त गम्मत Yes or no? होय की न्ही He is enjoying very well. ताका बारी खुशी Because now he's seeing, he's getting fruit of his sowing seed. कित्याक ते आतां फळ येवन आसात आनी कितें बियो घाल्या ताची Yes or no? होय की न्ही Getting irritation, seed of whom? God or Satan? आमच्या मनांत गोंधळ ह्या किरकिरी जावनची फळ So now we have started to fight. आतां आमी एकामेकांक झुजूंक सुरू That is केले the fruit what he is getting, right? कित्याक आतां ताची फळ आमी आमच्या जिवितांत पळोवन आसा I did not know. म्हाका कळीत नासले Now why is the irritation? कित्याक ते मनांत ते Because I began to think he's ruling on me. सॉरी I began to think that he's ruling on me. हांव चिंतलो तो म्हजे वयर अधिकार चलयता And why not answering? You have to answer when I call and you have to at least reply so and so conditions. कंडिशन घालतलो हांवें फोन करता तुवें उलयजेत फाटी दिजे So in this relation, do you see agape love? त्या संबंधार तुम्ही देवा सारखे समोग पळोवन आसात गी Do you see agape love? तू या संबंधार देवा सारको समोग आसा How गी God loved us. कशे देवान आमचो समोग केलो If you see John 3:16, जर तर तुम्ही जो आमचो तिसरो God so 16 loved the world देवान आमलो सोय मोग केलो गी that LOVE love is written in original Greek agape, लव म्हणल्यार शब्द असो अगापे ग्रीकांत अगापे लव which is म्हणटात God kind of तो love, जावन असो देवा सारखे समोग one-sided love, एका वाटे समोग sacrificial love, तांतू सॅक्रिफायस आसा मोगांत patience is there, तांतू सोसणीकाय आसा understanding. Are you following? So when I started getting irritated, did Kedar- I had agape love in me? केदाळ म्हज्या जिवितांत हांव ते किरकिरी म्हाका जाले त्या वेळार म्हज्या जिवितांत देवा सारखे समोग आसलो Are you following this? Because there was demand. कित्याक तांतून शर्त आसली There was no free will of choice. कित्याक ते आमकां स्वातंत्र्य नाटले विसरून Are you करूंक following now what God has given us so beautiful? त्या देखून हांवें तुका सांगलें देवान एक वर्ते आमकां गिफ्ट देणे दिला The reason I have given you this testimony, what was happening in my life in the beginning, we always say while keeping the phone, I love you, I miss you, always there. हांवें कित्याक साक्ष सांगता म्हळ्यार फोनार सांगतना आमी सांगता आय लव यू आय मिस यू But म्हणून that love was not agape love. तो मोग देवा सारकेसो न्ही It was not one-sided love. तो एका वाटेचो मोग न्ही There was demand. ते तांतूं शर्त आसात There was ते conditions. कंडिशन आसात There were instructions ते इन्स्ट्रक्शन आसात to be followed. ते आमी नियम पाळोवंक आसात And if you don't, जर तर तुमी पाळिनात there is a fight. ते झगडे सुरू There is जाता anger. ते राग येता There is irritation. ते इरिटेशन There is जाता strife. झगडी There is जाता. bitterness. ते कोटसाण आसता Hallelujah. हालेलुया Especially when it comes to husband and wife and children and family kind of love. केदाळा कुटुंबा जिवितांत घोव बायलांमध्ये आणि भुरग्याच्या त्या मोगा विशयात येताना I would not say there is hatred, ते हांव सांगना ते द्वेष म्हणून but there will be surely bitterness. ते खंडीत जावन ते कोटसाण आसता And that is more dangerous than anything else. ते व्हडले एक भयंकर डेंजरस जावन आसा Because bitterness is a poison what we drink, कित्याक कोटसाण जावन आसा आमी पिवचे एक वीक म्हणयेत which destroy us from inside. कित्याक ते आमच्या भितरले सामका नाश करता Hallelujah. हालेलुया
Are we following? तुमकां समजता? So now do you understand what God has given as a free will of choice? त्या देखून आता तुमकां कळलें की देवान आमकां स्वातंत्र्य दिलें विसवण करची म्हणून. Yes or no? वय की नाही? I consider for myself, I Yeah. don't know, that's my revelation. I cannot, tell you, you also believe the same. I cannot say that. But I consider this giving me the free will of choice to choose is the wonderful gift what God has given me. पूण म्हज्या विशयान हांव सांगता, तुमच्या विशयान म्हाका कळीत ना, पूण देवान दिल्लें एक विसवणेचें स्वातंत्र्यता हो एक वर्ते देणें जावन आसा म्हज्या जिवितान देवान दिल्लें. Hallelujah. हालेलुया. And the rest all follows. आनी सगळें ताचे उपरांत बाकीचे बरा. Praise God. प्रेज गॉड. Because giving somebody a free will of choice is the, it's the evidence of that person's love to you. तसो अर्थ एकल्याक काले म्हणटात विसवण दिवची स्वातंत्र्य म्हणटा तो मोगाचो एक गुर्तू जावन आसा. Do you agree? वय गे Did you understand? Yes, समजायलं. Giving somebody a free will of choice to choose is your, what do you call that? मोगाचो एक गुर्तू. मोगाचं एक निशाणी. निशाण गुर्तू. What do you say? Good? मोगाचो गुर्तू. गुर्तू. It's, that it's the sign of your unconditional love for that person. Symbol of love. Symbol of love. That you are giving a free will of choice for that person. एक व्यक्तीक आमी विसवणीचो स्वातंत्र्य दिवन जावन आसा ते एक मोगाचो एक गुर्तू जावन आसा. Have you ever seen birds? तुम्ही सुकण्यांक पळयला? Do you love birds? तुम्ही सुकण्याचो मोग करतात? Yes or no? Which bird do you like? Do you love birds? Which bird do you like? Crow. You said you love birds and now you don't know which bird? You love parrot? Wow, even I love parrot. Okay. You love bird, right? And that is parrot. Anybody else? कोणी Another kind of सुकण्याचो bird. मोग करतात? मोग आसा? खंयची सुकणी? बुचुंड्यो पळयला तुम्ही बुचुंड्यो? बुसुंडे. बुचुंडे बुचुंडे? ते अंगा रेड असतात ते रॉबिनहूड. ते अंगा रेड असतात ते. आणि शेंकारे तुम्ही कले सांगता? किंगफिशर नाही. कुकुडू, I don't know. Understood? Black, white and over here there is a red. And they whistle very beautifully. We called in Konkani Buchundi. Busundi. English I think Robin Hood. Yes. Okay. I love them so much. काले म्हणले नाव तुवे? नाही कुकुरू. Robin Hood I think in English. You can find it out in the Google. Okay. Just show them Robin Hood. Okay? I love this bird so much. हांव त्या काले म्हणतात Thank you Holy Spirit. सुकण्याचे मस्त मोग करतलो. I love them more than parrot or any other bird. I love them so हांव much. त्या सुकण्याचो प्रत्येक जावन चड मोग करतली. Because where I stay, केदळा कित्याक म्हळ्यार हांव थंय रावताली. it's like a mountain. थंय एक पर्वत असल्या बरे गुडे. Asa, it's a mountain. गुडे. And surrounding is different kinds of trees are there. ते ताच्या भोंवतणी जायती रुखां आसात. And even I had a chiku tree next to my house. ताच्या सांगात चिक्कूसो रुखी आसा. And they had made houses that bird has made nest over there. ते ताने त्या सुकण्यान ते गुड बांधला. And so many of them they were coming over there. So जायती सुकणी so ते many येतात birds. तेली. Same kind that Robin Hood, okay? And they were making that noise. It was next to my room. ते येऊन ते आवाज करतात माझ्या घरा लागीत. And I used to love them so much. कित्याक हांव जसो मोठो मोग Because आसलो. when I was small, कित्याक म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना I have seen one of my neighbor. हांवें पळयलें म्हज्या एका शेजाऱ्या थंय. They had them in the cave, in the cage. तांच्या एका काले म्हणटात Cage. गुडांत असली गुडांत. पिंजरो. गुड. गुडू. गुड. कोंबयाचे एका घुड म्हणतात. कोंबयाचे एका घुड म्हणतात नाही. कोंबी एकी पिंजरो म्हण तू. सुकण्याचो गुड. Now, सुकण्यांचं गुड. Okay, whatever I'm telling you right now is very important. Understand what is that, revelation behind this for you. कित्याक हांव कितें सांगता ते अति गरजे जावन आसा कित्याक ताच्या फाटल्यान एक उगडापण आसा. So when I was small, केदळ हांव ल्हान आसली. I grew up seeing them in the cage. कित्याक हांवें पळयले ती सुकणी पुरा गुडा भितर आसली. And that family, त्या कुटुंबांत I used to go there and they used to make powder of dry, roasted grams. चण्याचे पीठ. वय चण्याचे पीठ तांणी काले They करताले. used to mix in the water, ते उदकांत मिक्स करताले. keep it on their finger आणि बोटान तशे and put धरताले. inside that cage. आणि त्या गुडा And भितर the bird व्हरताले. is to eat. आणि सुकणे येवन खाताले. So when I grew up, I saw that. हांवें वाडून येताना ते पळयले. And I loved that so much. हांवें त्या देखून ताचो वर्तो मोग I केलो. fell in love with those kind of birds. त्या देखून म्हाका त्या सुकण्याचो मस्त मोग आसलो. And I still love them today. आतांय हांव ताचो मोग करता. Okay?
But that time we were staying some another place. त्या वेळार हांव अनेक जाग्यार रावताली. Now I stay another place आता हांव दुसऱ्या जाग्यार रावून आसा. where my own house is there. कित्याक म्हजे जें घर थंय आसा. Okay, so when I was small, I grew up seeing that, right? केदाळ हांव ल्हान आसतना हांवें ते And वाडले feeding पळयलां. them. आनी तांणी फीड कशें ताका खाण दिताले And they were पळयलां. so nice. ते बारी बरे आसले म्हाका. So when I shifted to this place after I grew up and became a teenage and then grew up, all of those things. म्हजी वाडावळ जाली ताच्या उपरांत अनेक जाग्याक हांव आयली. And when I'm having that, I used to have that chiku tree beside my bedroom. ते म्हज्या रुमा लागीं चुक्कीचो रूख आसा. Like this. This is also far. अळे हे इतले पयस It was आसा. very close. The branches of the chiku tree is touching my window. ते That म्हजे close. इतले लागीं आसले म्हळ्यार ताची फांट्या पुरा म्हज्या जनाला लागताली. When I opened the window, केदाळ हांव जनाल उक्ते करताली. I nicely see them. हांवें तांकां पळयतालें. Then I saw a nest. त्या दाळा ताजो गूड आसलो थंय. Then when I saw that nest, केदाळ हांव ते गूड पळयलें. I saw the babies. आनी तातूंत ल्हान पिलां आसली. And I told my husband, आनी हांवें सांगलें म्हज्या घोवाक I really love these birds. म्हाका इतलो मोठो मोग आसा सुकण्यांचो. And I want to have them. कित्याक सॉरी I want to have them. म्हाका जाय ती पिलां. Then he was not okay keeping them in the cage. ताका ते पसंद ना ताका गुडान But दवरचें. I said I love them. पूण हांवें सांगलें हांव तसो मोग करता. He has to listen because he loves me. कित्याक ताणें आतां आयकाचें There कित्याक is तो a म्हजो chain. मोग करता. Yes or no? If he don't do that, सर तर तो करिना that means he don't love me. तसो अर्थ काल तो म्हजो मोग करिना. So now who's becoming sandwich in between? आतां कोण खाले फॅमिली. Sandwich आतां कोणाची कोण सॉरी जाता? आतां सँडविच कोण जाता मध्ये. Yes or no? So he has to do now. त्या देखून ताणें करीचे. To whom he should save? The birds are for me. कित्याक कोणाडे आतां सांगचें. Wife is loving birds. कित्याक बायल सुकण्याचो मोग करता. आणि तो बायलेचो मोग करता. तो बायलेचो मोग करता घोव. So he has to do now. आतां करीचे ताणें. Everything is fair in love and war. Hallelujah. हालेलुया. So he took that birds, the Tane- babies for me, ताणें खाले गेले त्या गुडातावन त्या पिलांक हाडलें. and we put it in the prison. In the cage. हांवें त्या Why do I say prison? Yes. Yes, actually it's a prison for them. It is true. When I say prison, I'm wondering why this prison is coming instead of this cage. But for me it is cage. For them it was prison. जावंक पुरो तो तांकां गूड पूण सॉरी म्हाका गूड पूण त्या सुकण्यांक ते जेल जावन आसा. So he got them. ताणें हाडलें. Making his heart very hard ताणें काळीज ताचें दारूण केलें. because he loved birds and all the animals and all. He loved them so much. कित्याक तो मनजातीचो सुकण्याचो मोग करतलो चड. And I'll explain his love and my love. Also the difference between his love for them and my love for them. आतां एकामेकाच्या मोगा विशयांत हांवें व्यत्यास कळीत केले. So he got them somehow. ताणें कशेंय हाडलें. So we put them in the cage. एका गुडांत आमी घातलें. And the mother is coming. आतां आवय आयली. Imagine the babies are taken away. पळय तुमी चिंता आतां भुरगीं नात पिलां. Mother is coming like a crazy on the tree आतां आवय एक काल्याक पिशे बरी येता. and searching for the babies like this. आनी तेणें सोदून आसा तांच्या पिलाक. Babies are not there. पूण पिलां थंय नात. Mother is hurt. पूण आतां काले जाले आवयक दूख Which I जालें. don't care ते म्हाका ते पडोवन वचोंक ना. because I love. कित्याक हांव तसो मोग करता. I don't care the love of the mother for the children. हांव ताजे पळोवंक वचून आवय कितले तांचे पिलाची मोग But करता. I cared my love for them कित्याक हांव चिंतलें म्हजो मोग कितलो आसा म्हणून. because I want to do the same thing which I saw in my childhood. कित्याक म्हाका कितें जाय आसलें हांवें कितें ल्हानपणान पळयलां तें म्हाका करूंक जाय आसलें. One way I was thinking it was love. हांव एका वाटेन हांव चिंतली तो मोग म्हणून. I was thinking at that time it's my love for them हांव चिंतलो म्हजो मोग सुकण्या बसत म्हणून. and I got them. हांवें त्या देखून हाडलें. We put them in the cage. त्या देखून गुडार घालें. 2 days went. 2 दीस जाले. After third day when we got up, तिसऱ्या दिसा उपरांत पळयलें. we came out. आमी भायर आयले हांव. The babies are not there in the cage. पूण त्या गुडांत पिलां नाटली. But the cage is closed. पूण गुडां बंद आसली. Where the babies are gone. तर खंय गेली सुकणी पिलां. गोवान सोडला घेवन. Cage is closed. Cage is closed. गूड बंदूच आसा. They were babies. दुस्मान काय म्हणटा मॉम. You know that we called it umle. Orange. तुमकां कळीस आसा की उमळे. That orange color ants. I don't know what you call in English. That Umle. that came in a big, सारखे चोड येयले. So much of them they came. जायते उमळे आयले And मस्त. ate up the babies. तांणी पुरा केले त्या Where you पिलांक. don't see the babies there. तांणी पळयताना थंय नात मेल्यात.
And that day I cried so much. त्या दिसा हांव इतली रडली. It is not those ants who killed them, त्या उमळ्यांनी त्या पिलाक मारूं ना, it is I who killed them. कित्याक हांवें त्या पिलाक मारलें. Do you understand? की समजता तुमकां? I was thinking हांव चिंतली, that I love them हांव चिंतली हांव तसो and मोग got them करता. and put it into the cage. त्या देखून हांव ते गुडार दवरलें. Did I give them freedom? पूण हांवें तांकां फ्रीडम Or because I love, I put them in cage? कित्याक हांव तसो मोग करता त्या देखून हांवें गुडार घाल्ले. If I would have loved them just like God loved me, जर तर देव कसो मोग करता त्या I would have प्रमाणे never put them in cage. हांव तांकां त्या गुडार घाली नाटलो. And that is what my husband was trying to tell me. त्या देखून जो घोव म्हाका अशें सांगूं सोदतलो, Because I don't understand his love also, I did not listen to him. त्या देखून तसो मोग हांवें अनुभव करून त्या देखून हांव ताका आयका नाटली. Do you understand now the gift of giving us a free will of choice from our Father is such a big gift for us? आता तुमकां समजता की देवान आमकां ते एक विंचणुकाचें स्वातंत्र्य दिलां, ते एक वर्ते एक देणे म्हणून गिफ्ट म्हणून. And that gift he gave us because he loves us unconditionally. कित्याक ते आमकां देवान देणे दिले म्हळ्यार ताच्या काल म्हणटा मीत नासलेल्या मोगा खातीर. Do you understand? तुमकां समजता? When we love somebody, कोण आमी कोणासर मोग करता there is no condition. ते शर्तां नात, There is no restriction. ते रिस्ट्रिक्शन नात, There is no list to do. ते कर हे कर म्हणून कांय ना. There is no list not to do. ते सांग ते करिनाका म्हणून कांय ना. There is no list at all. ते लिस्टच ना. There is only one thing, पूण एक विसंगत that you love तो मोग with an unconditional love. तो जावन आसा मीत नातलो. So now I'm speaking to that person who thinks that somebody has cheated your family. तो व्यक्ती म्हणजे लागी आयलो, ताणें कोणें ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताका मोस केलो. And if you are operating in God kind of love, जर तर तूं देवा सारख्याच्या मोगान मेटा काडटाय, there is no other choice for you than to love that person the way how God loves him. तर तुका ते विंचवणूक करूंक वतना कशें देवान कसो मोग केला तुवें तसो करूंक वता आसा. Hallelujah. हालेलुया. From that day, I have learned the lesson that when you loved someone, you will not put that person in the cage. त्या देखून त्या दिसा जावन हांव शिकली, जर तर हांव कोणाचो मोग करता जाल्यार त्या व्यक्तीक हांवें गुडा भितर दवरूंक ना. And from that day, no birds keeping in the cage. त्या दिसा जावन हांवें खंयच्याय सुकण्याक गुडा भितर दवरूंक ना. Now, listen carefully. आतां आयका जागृत कर. I am not saying, now there are lots of birds to be, for sale in the shops. हांव सांगिना जायते जण शॉपांत विकतात Yes or no? सुकण्यो वैगे. Nothing against them. हांव तांचे विरोध न्ही. If you want to go and bring something and put it in your house in the cage, that's your decision. तुमी हाडून तुमच्या घरा दवरा काय But तुमचे let me निर्धार. clear myself. पूण म्हाका हांव म्हजे विशय सांगता. I am sharing what I experienced and what I learned. कित्याक हांव म्हजे अनुभव केला, कितें म्हज्या जिवितांत हांव शिकला ते हांव सांगून आसा. Where I'm not pointing to the people who's selling and making a business out of it and running your family. I'm nothing against that. कोण ताच्या वरिफात तांचो वेपार करता, तांचे कुटुंब चलोवन Let वता, me तांचे clear विरोध this न्ही. first. Let me clear this त्या first. देखून हे आमी पयले आमी सारखे समजून काण घेया. So without having that understanding, कित्याक आमकां सारखी समजणी ना तर do not take any decision just because I shared something. त्या देखून हांवें केला म्हणून तुमी करचे न्ही. Are we following? समजता तुमकां? Are you understanding this? समजता? Okay, so that's why I'm highlighting this more. त्या देखून हांवें चड आनी चडाचेर तुमचे गामान व्हरून आसा. Okay, so let's continue. आं. Now, when I learned that lesson, now I see, now recently in this, after that, now I'm seeing all of my house surrounding, I see lots of Robin Hood, those kind of birds outside my house. They're just there before my eyes where I don't have to put them in cage. ताचे उपरांत हांव तातूंत एक लिसांव शिकली. ताच्या उपरांत म्हज्या घरच्या भायर जायती ती सुकणी आसली, जाल्यार सोयती जायती मस्तू आसली जाल्यार हांवें ते ताच्या काले म्हणटात म्हज्या दोळ्या मुखार आसल्यार हांवें त्या गुडा भितर दवरूं ना तांकां. No need to keep also. म्हाका धरची गरज ना. Because I just see them before my eyes, this distance. कित्याक इतले तर लक्षिल्ले ना हांव तांकां पळोवन आसा. And I'm enjoying. हांव ताचो संतोष पावून आसा. And if I don't see them, जर तर हांव तांकां पळयना I just stand in the balcony and I whistle. आनी बाल्कनी रावन हांव विसील मारता. When I whistle, they respond त्या वेळेला विसील मारतना तांणी from that जावप branches. ते फांट्यार बसून आसली And then my eyes are searching them. आनी ते तांणी पळयता अशें हांव And then I would see them. आनी हांव पळयता तांकां. If I really want to see them very close, I have to get up in the morning early and go and stand outside. तांकां लागशिल्लें I'll see पळय them. जाल्यार सकाळीं बेगीन उठोवन हांव सकल वेता. That's how I'm getting satisfied. तशे बरी म्हाका ती तृप्ती भोगता. And that is now my love for them. तो जावन आसा तो मोग तांचे Not to put them in cage. न्ही तांकां केज गुडा भितर Now, दवरूंक. putting a bird in the cage, I'm teaching this in the reference, putting your loved one into a restriction.
हांव हे कित्याक तुलन करनासा म्हण कशें एका सुकण्याक तुमी गुडा भितर Actually, it's not घालतात about the birds. सुकण्या विशयान न्ही तुमच्या मोगाच्याक तुमी गुडार घाल्ल्या I just gave an example of my testimony. हांवें एक उदाहरण दिलें म्हणजे साक्षी मार्फत But what we are learning is कितें आमी शिकून आसा putting your loved one into the cage of your to-do list. म्हळ्यार ताचो अर्थ तुमी तुमच्या मोगाच्या व्यक्तीक त्या गुड्या भितर घालून सांग तुमकां कितें जाय तें करूंक Are you following? आतां तुमकां समजता So when you love someone जर तर तुमी कोणाचो मोग करतात and putting that person in the cage, जर तर त्या व्यक्तीक गुड्या भितर दवरतात you are in a way killing that person inside that cage. तुमी त्या केजा भितर त्या व्यक्तीक मारन आसात You're killing that love, whatever that person has for you in that cage. तुमचे कितें तसो मोग तुमचे ते आसा तसो मोग तुमी नाश करनासात Even that person is loving you, that love also is getting destroyed. कित्याक तो मोग कितें करनासा तोय नाश जावन आसा तो मोग Because any kind of love which is not the agape love, खंयचोय मोग जावं येता पूण जर तर तो आगापे देवा सारकेचो मोग न्हय तर it is always based on the condition. कित्याक ताचे वयर शर्त आसतात Do you understand that? समजता So this message is for all those people whom you love and you want them to be the way you want. ह्यो संदेश कोणाक म्हळ्यार कोण तुमी मोग करता तुमी आशेन आसात आनी म्हजे बरी मोग करी रे तेल्यांक हो संदेश जावन आसा Are you understanding? When you love somebody, जर तर तुमी एकल्याचो मोग करतात don't keep expectation they also to love you the same. तुमी आशेन रावं नाकात तांणी त्याच मापान मोग करतात म्हणून But you believe on that love what you have for that person, पूण तुमी फाती तुमी त्या व्यक्ती विरोध तुमकां आसा तो मोग because as we say, love is the root. कित्याक आमी सांगले मोग जावन आसा मूळ So when you have that root जर तर तुमचे ते तो मूळ आसा and with that root you are loving somebody, जर त्या मुळा मरिफा तुमी एराचो मोग करतात the fruit has to come. खंडीत जावन ताचे फळ येता Yes or no? वय की नाही By default the fruit has to come. कशेय जाल्यार ते फळ येताच But after loving someone जशें एकल्याचो मोग केले उपरांत and we don't get a response immediately, जर तर तुमकां त्याच घडये प्रतिक्रिया मेळना then we fluctuate in between. ते सडून येयले वयर पोंदा जाता It's like taking out the root from the soil. ते जाल्यार तुमी काले घेवन आसात तर ते एक झाडाचे मुळांत उमटून काडनासात And that's how we are not going to get any fruit. त्या देखून आमच्या जिवितांत ती फळां पळोवंक मेळनात Yes or no? वय की नाही Hallelujah. हालेलुया So it is not our works what we do, त्या देखून आमी करचे कामां वयर न्ही but it is a trust in the Lord. कितें आमी देवाचेर पातयेनी दवरले वरी आसा Hallelujah. हालेलुया No matter what different kinds of topics we are learning जावं पुरो आमी जायते नाना तराचे विशय आमी शिकता from this word of God, देवाच्या उतरां मरिफात but if we are getting short circuited in love, जर तर तुमच्या जिवितांत मोगांत शॉर्ट सर्किट जाल्यार in everything we are failed. हरी एक असे क्षेत्रांत आमी फेल जाता Because whatever topic may be, कितेंय खंयचेय टॉपिक आसूं विशयी and if there is no love inside of us towards someone, जर तर एकामेकाचो देवा सारकेचो मोग ना तर there would be no result. थंय जावन फलितांश ना If we are learning on forgiveness, जर तर तुमी बोगसाणे विशय शिकतात not experiencing love inside of us, जर तर आमच्या भितर तो देवाचो मोग आमी अनुभव करिना you won't be able to love that person who has hurt you or to whom you have to give forgiveness. कोणे दुखेला ताका आमकां बोगसोंक सादना या मोग करूंक जायना If you want to walk in the authority which is God has given to you, देवान तुमकां दिला तो अधिकारान तुमकां जियेचे तर and you are operating in that authority, त्या अधिकाराचो उपयोग करीचे तर it will not bring the result. तुमच्या जिवितांत ते फलितांश येना Because when you speak with that authority, केदळा तुमी त्या अधिकारान उलयतात you need to have faith. त्या देखून भावार्थ जायचे And the Bible says, पूण पवित्र पुस्तक सांगता faith works through love. भावार्थ मोगा वरवीं काम करता So everything is interconnected and the main root is love. कित्याक एकामेका ते संपर्क कनेक्शन आसा तसो मूळ जावन असो मोग If you want to see changes in your life, जर तर आमच्या जिवितांत बदलावान जाय तर if you want to see healing in your life, आमच्या जिवितांत भलायकी जाय तर and you are commanding to the mountain, आमी पर्वतांक फरमायता heart is full of bitterness, पूण आमच्या काळजांत कोटसान आसा but you know you have authority. तुमकां कळीत आसा म्हाका अधिकार आसा For म्हणून that authority to come to pass when you speak it, जर तर ती अधिकार कितें म्हज्या जिवितांत कितें Surely सांगला you ते need पळयते faith. तर आमी खंडी जावन भावार जायचे yes or no? When you command for something, do you need faith or no? तुमी खंयच्याय की फरमायचे जर भावार जायचे की नाका Without faith, you cannot have it. भावार्थ ना जाल्यार साध्य ना But the book of Galatians tells us this faith also to get operated or to work, you need love. त्या देखून गलातकारांक बरयला 5:26 म्हणटा भावार्थ काम करता मोगा मरिफात म्हणून Hallelujah. हालेलुया Faith will not work without love. कित्याक भावार्थ मोग नासतना काम करिना God loved us so much, कित्याक देवान आमचो असलो मोग केलो की He sent His only beloved ताणें Son. एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो
Jesus loved us so much, जिजो आमचो इतलो मोग केलो की he became ready to go to the cross. आमच्या बसत कुर्साक वचोंक कुर्साचे मरण He मरूंक loved तयार us जालो. so much, ताणे इतलो मोग केलो की he went through rejection, तो ताका तिरस्कार करूंक तयार he जालो. went through insults, इन्सल्ट झुसूंक तयार जालो. he was beaten up so much so, जायते मार ताका पडले. in the physical he did not even have strength to stand up, ताच्या भौतिक शरीरांत ताका बोळ नाटले राव उबे रावंक. to carry that cross, तो कुरीस व्हावंक that someone else had to come and carry that कोणे cross for ताका him. येवन कुमो करीचे पडले. In the physical he was that much, was beaten up and was weak. पूण कुडीन ताका जायते इतले मार पडले आनी But तितलो did हुस्को he जालो. give up on the way? जाल्यार ताणे अर्द्यार सोडले की Did he give up on the way? अर्द्यान सोडून When सोडले. he carried the cross and started to walk to Calvary, परत तो उठलो आणि कुरीस काढून तो the कलवारी Bible says he fell down तो परत पडलो and someone else came and carried the cross for him. आणि एकल्याने येऊन ताका कुमक केली. Yes or no? होय की At नाही. that time, if he wanted, he could have said, Father, I don't want this. त्या वेळार ताणे सांगले की Because बापा these हे people म्हाका are sinners. कित्याक ही पातकी Even my disciples, they left me and they went. कित्याक म्हणजे शिसांनी म्हाका सोडून दावले. Even they were afraid, whom I trained for 3.5 years. ते हांव तांचे पासून मागले हांवें 3.5 वर्सां तांचे The पासून आसलो. multitude followed me all the time. जायतो लोक म्हज्या फाटल्यान आसलो. But right now, no one is there. आतां कोणी नात. Father, I don't want this. पूण म्हाका हे नाका. Did he said that? पूण ताणें सांदेश सांगले. The Bible says, पवित्र पुस्तक सांगता because of that joy was there before his eyes, कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार तो आनंद आसलो. that was the saving of you and me. कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार तो आनंद जावन असो म्हाका आनी Jesus तुका never shifted his रक्षण करचे focus. पडटले. कित्याक ताचे चिंता ताणें बदलूंक ना. Jesus never looked left and right what is happening to me, ताच्या भोंवतणी कितें जाता ताणें पळोवंक ना. but he remained focused ताचे ध्यान जावन आसले. because he knew what is the end result. ताका गोत आसले निमाणे अकरेचे फलितांश कितें म्हूण. He knew the revelation of the salvation. कित्याक साल्वासांवचें उगडापण कितें म्हूण ताका पयलेंच कळीत आसलें. He knew what is going to happen once I go to the cross. ताका कळीत आसलें त्या कुर्सार गेल्यार कितें बरें जातलें He म्हणून. knew what is going to happen when he shed his blood on the cross. केदारा ते रगत वरयल्या उपरांत कितें बरें जावंक आसा ताका पयलेंच कळीत आसलें. It is his cross कित्याक त्या कुर्सा वरवीं that saved us. ताणें आमकां सोडयलो. It is his blood ताच्या रक्ता वरवीं that cleansed us. आमकां नितळ केलें. It is through his death, ताच्या burial, and resurrection we received an eternal life. त्या देखून तो मेलो पुरलो आनी जिवंत जालो ताच्या वरवीं आमी सस्नाचें जिवीत आमी अनुभव केलें. And that is the truth what we need to know. त्या देखून हे सत आमी जाणा रावचें गरजेचें. When we we are getting short circuited because of small things what is happening in our life because we are not aware what God has done for us. जर तर आमी ल्हान ल्हान सक्तीक आमच्या जिवितांत शॉर्ट सर्कीट जाता जाल्यार देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां तें आमी जाणा जावंक साध्य जायना. If we begin to meditate day and night the finished work of Jesus on the cross for us, जर तर आमी जिजोन आमच्या पासून कुसार कितें केलां तें संपयले कामाच्या विशयान दीस आनी रात आमी ध्यान करता तर meditate on that day and night, दीस आनी रात तें आमी नियाळटा तर speak about it day and night, ते उलयता दीस आनी रात जाल्यार share about this to others also, एकामेकांत आमी प्रसार करता सांगता तर there is no way we can give up on in our journey. त्या वेळा आमकां अर्द्यार वाट सोडूंक जायना. There is no way for us to give up when somebody says something to us. त्याला कोणी कितें सांगल्यार आमी त्या अर्द्यार सोडना. When things are not happening according to us. कित्याक आमी कितें चिंतला त्या प्रमाणे Because we जायना. are not world focused, त्या देखून आमी संसाराक आमचें ध्यान आसना. but we are word focused. आमी देवाच्या उतराक ध्यान दिवचे व्यक्ती जावन आसता. Knowing who am I in Christ Jesus. आमी कळी जाता हांव कोण जावन आसा जेजू क्रिस्तांत म्हणून. It is time for us. त्या देखून वेळ जावन आसा. It is God who has revealed himself through our Lord Jesus Christ for us in the written word of जेजू God. क्रिस्ता रिफात देवान आपणाक सुगडा पेगले ताच्या उतरां रिफात. Do you understand that? तुमकां हे समजता. We need to know this. त्या देखून आमकां हे कळी जावचें गरजेचें. Doesn't matter how old are you today. जावंक पुरो तुमी कितले प्राय आसूं पुरो. Even tomorrow is the last day of mine on this earth. जावंक पुरो निमाणे फाल्यां दिसांक पुरो म्हज्या And जिवितांत. today I know the word of God. जर तर आज हांव देवाचे उतार म्हाका कळी It's जालें. a great thing for me. एक वर्ते एक संग जावन आसा म्हज्या जिवितांत. And tomorrow if I'm dying in this earth, in my Zar- physical life, ह्या संसारी रितीन हांव फाल्यां मरता तर today I get to know the truth. जर म्हाका आतां जर सत कळी जालें I believe the truth. हांव सत मानता तें सत. Before I die, just go and share with one person the truth. एका व्यक्तीक वचोन ते हांव शेअर करता वांटून Save घेता. that person's life. ताच्या जिवीत संरक्षण करता. I gain to the kingdom of heaven. त्या दाळा सर्ग राजाचो एक आत्मो बचाव जाता. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. That should be the motive of our life to live in this earth. त्या देखून आमच्या संसारांत तो एक उद्देश जावन आसा जे आमचे जिवीत आसो. House,
घर job, काम money, पैसे family, कुटुंब children's education, भुरगे शिकप children's job, त्यांचे भुरग्यांचे काम problems in the house. समस्या कुटुंबात These are all secondary. ते पुरा दुसरे These are all secondary. ते दुसरे विषयी Do you गरजेचे नाही understand? ते Do we understand this? हे तुमका कळीत असा समजाले We are not saying that it is not at all necessary, that is not at all important, but that is secondary. हांव सांगिना ते पुरा गरजेचे मस्त नाही म्हणून ते म्हणलं दुसरे सेकंड ताका फर्स्ट big- प्रेफरन्स नाही Because one day we were preaching, कित्याक एक दीस आम्ही शिकून दिवन असले हांव and shall not live by bread alone. मनीस उंड्यान मात्र जियेता Somebody got up and said, then why do we need to go for job? त्या देखून एकल्या निसारले कित्याक तर आम्ही कामाक येचे Now what to say? कित्याक सांगचे This brother want to say something on this? Touch him. Touch him. One day when I was preaching, एक दीस हांव शिकून दिताली and we were preaching on men shall not live by bread alone, मनीस खाली उंड्यावरवी मात्र जियेना म्हणून हांवें but word शिकयलें which comes out from the mouth of the Lord. Somebody आणि got up and देवाच्या said, उतरावरवी जियेता म्हणून हांवें शिकयलें पूण एकलो म्हणालो म्हज्या लागीं that means we don't have to go for job, त्या no? देखून आमी तर कामाक Only read the word कित्याक and feed our stomach. येचे? देवाचे उतर सांगून आमचें पोट भरता What should I say to that person? पूण आमी त्या व्यक्ती कितें सांगयाचें You have any answer? Hallelujah. हालेलुया Without understanding the word of God by the Holy Spirit, जर तर पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना these are the questions coming out from us. त्या वेळार ती त्या रितीची सवाल येतात आमच्या तोंडात जावन If that was the case, जर तर तशें जालें तर then even after the resurrection, जिजू पुनर्जीवन जाले उपरांत Jesus ate. जिजून केलें खाल्ले नाही हा, ते केलं. वय, वय, दर्या वय. लागी वय मसली हा उंडे मसली आणि खाऊ ना ब्रेक करून जिजून केलें ये सुनो वय की नाही it's the revelation by the Holy Spirit. त्या देखून पवित्र Hallelujah. देवचे उगडापण जावन आसा हे ये सुनो. वय की So नाही just because I pick up one scripture, त्या देखून हांवें एक उतार काणून not understanding the revelation of the Holy Spirit over that scripture, पवित्र आत्म्यान जावन आमकां मेळोना त्या उतराचे not उगडापण listening to the voice what God is speaking to me through that त्या scripture, उतरा जावन देव कितें उलयता तसो ताळो हांवें आयकोना my senses are in control. म्हजे पंचेंद्रिय काले म्हणटात म्हाका नियंत्रण I mean, करता I'm controlled by my senses. म्हज्या नियंत्रण पंचेंद्रिय करना And I can make a different story out of it. ताच्या उपरांत काल्या ताच्या विशयांत हांव दुसरेच उलयता Yes or no? वय की नाही Hallelujah. हालेलुया So I need to know who am I in Christ Jesus. म्हाका कळीत आसा की हांव जेजू क्रिस्त देय कोण म्हणून The revelation through the Holy Spirit. कशें त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मेळच्या उगडापणा वरवीं Hallelujah. हालेलुया There are times तो वेळ थोडे वेळ जावन आसा we knew lot of scriptures जायते देवाचे उतार but no understanding. ताची समजणी ना Yes or no? वय की नाही Now also we must be teaching lot of things हांवें जायते शिकोवन आमी शिकता which we have the revelation, that's why we are teaching. हांवें कितें ताचे उगडाप आसा त्या देखून आमी शिकयता But might be you're not getting it because you did not get the revelation yet. कित्याक तुमकां तें समजना कित्याक तुमकां ताचें उगडापण मेळोना And there are times people are saying, I'm not understanding this, leave it, I'll go for something else. थोडे म्हणटात आतां सोड सोडा हांव दुसऱ्या संगते घेता म्हणून But is that the solution? ते एक समस्या परिहार घे You sit with that word. त्या देखून परत तुमी ते उतरान बसाचे Make sure that you get the revelation by the Holy Spirit. तुमी खंडीत स्थिर रावा जे पवित्र आत्म्या मुखान ते उगडापण मेळच्याक Because there is something for you over there कित्याक कितें की तुमकां तांदून शिकोवंक आसा where the devil doesn't want you to know. कित्याक सैतान तुमकां अटकळ करना आसा ते कळी जाय नटल्या बरी And after that, you don't understand what's happening in the spirit realm. जर तर तुमकां आत्मीक संवसारान कितें जाता कळीत ना You come to a conclusion, okay, let me skip this and go somewhere else. तुमी काले करता निमाणे ते हांगा जावन वचून दुसऱ्या संगतीक गमान So when दिता you go to other scripture, जर तर अनेक उतराक तुमी येतात might be you don't understand that also. तेय तुमकां समजना Then what do? Close Tela- the Bible and keep. तेन्ना तुमी कितें Maybe this time करतात is not for the study. I'll let me come back after some time. बायबल बंद करतात ते दवरतात हो वेळ नाही म्हणजे दुसऱ्या How कामाक do you येतात. know that is not the time to study? तुमकां कळी कशें कळी जाता हो आतां शिकचो वेळ नाही म्हणून Every time is time for study the word. कित्याक घरी एक वेळ जावन देवाचे उतार शिकचो If वेळ you don't understand, closing the book is not the solution. ताका पवित्र पुस्तक बंद करून बसचे ताका समस्या परिहार But you नाही close your eyes and speak to the Lord and ask His help to make you understand this word. त्या वेळार तुमी कितें दोळे दांबोवन पवित्र मेळ्ळें मागाचे याच्या उतराची समजणी मेळच्या पासून Hallelujah. हालेलुया So let us go to the word now because there is a lot to share. I think we have not even gone for even one word, right? आमी आता देवाच्या Okay. उतराक आमी या Okay, now have you understood the Yeah, love of God? तुमकां आता So कळी now जालें की देवाच्या मोगा विशयांत
Yes or no? होय की नाही When God gave us the free will of choice, जर देवानं आमकां स्वातंत्र्याचो हक्क and दिला that is विसवण something, दिला the wonderful thing what He has given. कित्याक ते व्हरते एक देणे जावन आसा So make use of it त्या देखून तो विसवणी स्वतंत्र आमी and उपयोग करया deliberately make a choice. त्या देखून Muddam. कळीत आसून आमी करया Let's make a choice Ye- deliberately एक विसवणीचे एक कळीत आसून आमी करया विसवणू to believe in this word जे उतार सत मानूंक without any physical ते evidence. दोळ्याक दिसी कांय साक्ष ना Accept this word आमी स्वीकार करया and apply this word into our life. आमच्या जिवितान ते कार्यरूपाक घालया And as you do that, आनी केन्ना आमी करता then you would see तेन्ना तुमी पळयतल्यात the glory of God. देवाची महिमा Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus told to Martha, जिजू मार्ताच्या घरा मार्ताक म्हणालो if you believe, जर तर तू सत मानताय you shall see the glory of तू God. देवाची महिमा पळयतली Yes or no? वय की नाही So when Jesus said that, केदाळा जिजूने अशें म्हणलें if you believe, जर तू सत मानताय that believing is not just the believing, बिलीव म्हळ्यार खाली सतमानच्या मात न्ही because there are even devil believes that Jesus is Son of God. कित्याक सैतानी पाती येता देवाचो पूत म्हणून But did he receive him as his Lord and Savior? पूण तो स्वीकार करूंक तयार ना समी जिजू सोडून He जाल म्हणून knows that he is the Son of ताका God. कळीत आसा देवाचो पूत म्हणून So even if I believe and I know that he is the Son of God, पूण हांव सत मानता तू देवाचो पूत म्हणून but do not remain abide in पूण Jesus, देवाच्या एकवटांत हांव रावना I would not see the glory of God, ते देवाची महिमा पळोवंक जायना which is manifesting. ते आमच्या जिवितान पळोवंक God's मेळना glory देवाची महिमा is to be manifested. आमकां पळयचे आमी We need to see that. आमी पळयचे ते It is meant to be shown. हे दिसांनी पळयचे हेरांनी But to whom? कोणाक The glory to be seen. कित्याक कोणे पळयचे ती God महिमा? shows his glory. देव दाखयता ताची महिमा Hallelujah. हालेलुया But to whom? कोणाक Those who believe, कोण सत मानता those who remain abide in तो him, कोण ताच्या एकवटान आसा apply the word of आणि God. देवाचे उतार कार्यरूपाक घालता Hallelujah. हालेलुया If a sick person must say, सॉरी one sick person must say, एक पिडेस्त व्यक्ती म्हणटा I want to get healed. म्हाका भलायकी जाय I want to be good. म्हाका बरो जाय I want to be healthy. हांव भलायकी घेवन जाय I want to have that healing in my body. म्हज्या कुडीन ती पेकोणी पळोवंक जाय And the word says, by the wounds of Jesus you are healed. देवाचे उतार म्हणटा ताच्या गायनी तू गुण जालाय That Jesus bore our sickness in his body. जिजून आमची पिडा ताच्या कुडीर काण गेली He carried our pain in his body. आमची दूख ताणे काण गेली He was wounded for our transgression. आमच्या अपराधा खातीर तो घायलो He was crushed for our iniquities. आमच्या अपराधाक तो चिरडालो The punishment of our peace was upon him. आमचे हर एक अपराध ताच्या वयर घालो And by his stripes पूण ताच्या गायांनी we have been healed. तुम्ही गुण जाल्यात It is already done. हे हर एक जावन जाला It is the finished work of हे Jesus. जिजून संपयले काम जावन आसा 2000 years ago, Don't this know- has been finished. 2000 वर्सां पयले सकड केला जिजून But today, when I see sickness in my body, पूण आज म्हज्या जिवितांत जिवितांत म्हज्या कुडींत हांव पिड्या पळयता तर and someone comes to me with this scripture, कोण जो व्यक्ती हे उतार काडून येता and I just look at it, हांव ते पळयता and I say, okay, I believe, हांव सांगता हांव सत मानता but I do not see the change in my body. पूण म्हज्या कुडींत कांय बदलावान दिसना Why is it? कित्याक अशें Because the Bible says, when you believe, केदाळा बाय पवित्र पुस्तकांत सांगता तूं जर सत मानताय by faith you shall speak. तुवें भावार्थान ते उलोवंक आसा So believing can be you just believe and keep quiet. जर तर तूं सत मानून वगूत बसताय There is no action for the corresponding message what you heard. कितें तूं आयकलाय त्यार तूं कार्यरूपाक घाली नाही That's not belief. ताका सत मानचें मनानात You might just say you believe, तूं सांगता जावंक पुरो हांव but सत the मानता believing has a corresponding action. कित्याक सत मानल्या उपरांत थंय एक कार्य आसा जे त्या उतराक लागून And the corresponding action is by faith you began to speak. ते कार्यरूपाक घाली जे कार्यरूपाक करी जे जाल्यार तुवें भावार्थान उलयजे Because in God's kingdom, in the spirit realm, कित्याक देवाच्या राजान आत्मीक संवसारांत it works on by the words. केदाळा उतरा वरवीं त्या कार्यारूपाक And देंवता it depends what you speak. कित्याक ते वंदून आसा तुमी कितें उलयता ताचेर Every word of us, what we speak, कितें की आमी हर एक उलोवचे हर एक उतार are taken into account. आमच्या त्या अकाउंटांत आसतात Hallelujah. लेख दिवंक आसा We can create by speaking, कित्याक आमी रसूंक जाता उलयल्या वरवीं and we can destroy by speaking. उलोवन नाश करूंक जाता Yes or no? वय की न्ही We can destroy somebody's life by speaking. आमी एकामेका विरोध उलोवन एकल्याचें जिवीत नाश करूंक जाता We can make somebody's life by speaking. एकल्याचें जिवीत आमी बरें करूंक जाता उलोवन But it depends on what are we speaking. पूण ते वंदून आसा तूं खंयचें कितें उलयताय म्हूण Hallelujah. हालेलुया Okay, let us continue. Let us go to that scripture. Luke 18. आमी लुकास 8 अठरा. घ्या एक मिनिट Yeah, brother.
Okay. Start from verse not 115. No, wait, let me go and check. Luke chapter 18. Yesterday we were there, right? 18, 1-8. Ninth verse. आपण नीतिवंत म्हणून चिंतून आपणाचे रिस्पातीवन मातशें व्हडल्यान आनी स्लो. मातशें व्हडल्यान आनी मातशें स्लो. तांकां आयकून न्ही. श्लोकास्वास. आपण नीतिवंत म्हणून चिंतून आपणाचे रिस्पातीवन आसल्या आणि हेरांची बेपर्वा करतेल्या तोड्यांक जेजून ही ओपर सांगली. Okay. This all we read yesterday and we studied. आम्ही काल हे वाचलामो आपण नीतिवंत म्हणून चिंतून आपणाचेरच पातयेवन असलेल्या आणि हेरांची बेपर्वा करतेल्या थोड्यांक जेजून ओपार सांगली. Okay. Then next. उपरांतले एक पावटी दोग जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. दोग जाण मागणे करूंक गेले. Okay. ताचे मदलो एकलो फरिजेव आणि एकलो सुंगागर. मागीर फरिजेव नीट उबे रावून आपल्या इत्याक अशें मागणे करी लागलो. देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायकार, प्रद्वारी न्ही. देखून हांव तुका दिता, हांव तुका अर्गां दिता आनी हप्त्याक 2 पोटी हांव टीव्हीर पळोवन वाचू. उपास करता आणि सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10 वांटो फारीक करता. मागीर 13. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सरगार उबारून देर घेनासतना फकत आपले हृदय बोडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पत्क्याची काकूद कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा फाटी गेलो, पूण तो आनेकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. Praise God. Okay. Now we are seeing here 2 characters. हांगा 2 व्यक्तित्वाचे व्यक्ती आसात. One is Pharisee. एकलो फरिजेव One is a sinner. आणि एकलो सुंकागार पातकी. He was a tax collector, तो right? एकलो सुंकागार जावन असलो. So in the eyes of the villagers and the people, या संसारी रीतीन नदरेमुखार in the eyes of this Pharisee also, फरिजेवाच्या नदरेमुखारी he is a sinner. तो पातकी. Okay, now he says, तो म्हणटा, the Pharisee stood by himself तो- and prayed this prayer. तो नीट उबो रावन या तरी मागणे करूंक लागलो. I thank you, God, हांव देवाक अर्गां दिता. that I am not like other people, हांव हेरा मनशां बरी न्ही. cheaters. मोस करतलो. I am not like a cheaters. हांव न्ही मोस करतलो. So I am not cheating. हांव मोस करिना. I am not cheating. हांव मोस करिना. I am not cheating. हांव मोस करिना. I am not a sinner. हांव पातकी न्ही. I am not a sinner. हांव पातकी न्ही. I am not a sinner. हांव पातकी न्ही. How nahi? हांव न्ही. Not me, not me. हांव न्ही. Anybody says like that among us? अशें आमी सांग म्हणटा गी. Not me, not me. हांव न्ही. आवाज येना म्हणल्यार अशें जाता. आवाज कोणी म्हणना हय हांव म्हणटा तशें म्हणल्यार हेड आवाज केल्यार दुसरो ओडून पळयता न्ही. अशें केल्यार हांवूच पळयता. One type of cheating. वन टायप ऑफ चिटींग. चिटींग हा आवाज करी जाय. वय हांव म्हणटा तशें म्हण. तुज्या शेजाऱ्याकय कळून दी. आनी शेजारी करता जाल्यार शेजारी म्हण. हांव करतालें तेन्ना हांवूय म्हणटा. समटायम्स आतां पर्यंत केन्नाय झट करून जाता. सो लेट अस बी ऑनेस्ट. Because I no need to give account to you all, I need to give account to him. कित्याक म्हजे लेख आमी तुमकां दिवंक ना, म्हजे लेख आमी ताका दिवंक So I might cheat you all, जावंक पुरो हांव तुमकां but मोस with करीन. him everything is open. पूण ताका मोस करूंक जायना. ताच्या मुखार सकड उक्तें आसा. Okay, anyway, Praise so God. one is cheater. एक तो मोस करतलो. The Pharisee is saying, I am not like the other people. हांव तो म्हणटा हांव हेरा मनशां बरी न्ही. I am not a cheater. हांव कोणाकी मोस करिना.
I am not a sinner. हांव पातकी न्ही, I am not an adulterer. हांवें प्रद्वार करूं ना, I am certainly not like that tax collector. हांव त्या सुंकाकारा पातकी सुंकाकारा बरी न्ही म्हणटा तो. So that means, in the eyes of this Pharisee, the tax collector is a sinner. ताचो अर्थ ताच्या दोळ्या मुखार तो सुंकाकार एक पातकी जावन आसलो, That tax collector. त्या सुंकाकारा बरी. So he say, I am not certainly not like that tax collector. हांव त्या सुंकाकारा बरी न्ही म्हणटा तो. Okay? Now you have heard whatever he has confessed. वय आता ताणें कितें With सांगलें his तुमी mouth. आयकलें, ताच्या तोंडार उसारलें. Next line he is saying, आता उपरांतल्या अवसर म्हणटा तो, I fast twice a week. हांव हप्त्यांत 2 दीस उपवास करता. Twice a week. 2 दीस. Because under the old covenant, कित्याक पोरण्या करारांत they were fasting twice a week. हप्त्यान 2 दीस उपास करूंक आसलो. I fast twice a week. हांवें 2 दीस उपास करतलो. How many days are you all fasting? आमी कितले दीस उपास करता? 40? 40 40 दीस. आता 40. ना जाल्यार सुमारान एक पाट. ओके, फॅरिसी कितें करता पळोवया. पळय फारीजव कितें सांगता So पळय. I fast twice a week हांव हप्त्यांत 2 फावटी उपास करता and I give you. आनी हांव तुका दिता. I give you. हांव तुका दिता. तो कोणाक सांगता हे? हे To कोणाक whom he is सांगता? telling? कोणाक सांगता? I give you हांव तो देवा सांगता, हांव तुका दिता. a tenth of my income. दांतलो म्हजो वंट हांव दिता. कितलो? म्हजे दांतलो म्हजो हांव देवाक दिता. हांव दिता. म्हजे. म्हजे My. म्हज्या आदायांतलो. I fast. हांवें उपास केलो. I give. हांव दिता. Put that 12th verse. 12. It's there. हप्त्यान दोन. हां. वाच पया तुमच्या लँग्वेजांत वाच. हप्त्यान 2 फावटी. आणि 2 फावटी हांव उपास हांव. करता. Count that how. पळया, Okay. हप्त्यान 2 फावटी हांव. हांव उपास करता. Okay. आणि सगळ्या म्हज्या आदायांतलो म्हज्या. म्हज्या म्हज्या. Okay. म्हज्या आदायांतलो दांत एक वांटो फारीक करता. कोण करता? हांव. हांव करता. Okay, over here we see he's saying, I fast twice in the week. ओ काले म्हणटा I give- हप्त्यांत 2 फावटी उपास करता. I give tithes हांव दांतलो एक वांटो दिता. of all that. आनी कितें सक्कड आसा KJV says, of all that I possesses. हांवें म्हजे कितें आसा तांच्या तांतले. Hallelujah. हालेलुया. Our life belongs to whom? म्हणजे जिवीत कोणाचे जावन आसा म्हजे जिवीत. The things what I have belongs to whom? म्हणजे ते असले वस्तू कोणाचे जावन आसात. Hallelujah. Whatever I have, who is my source? सर म्हणजे ते कितें आसा ताचो मूळ कोण. When we say I, जर तर हांव सांगता हांव म्हणटा तर the 9th verse says, नवी वळ Jesus told this story to some who has great confidence in their own righteousness. कित्याक जेजू नवी वळ काले म्हणटा जो कोण ताच्याच करण्याचेर आनी ताच्या नित्यवंतपणाचेर वंदून आसा त्या व्यक्तीक जेजू सांगून आसा. Hallelujah. हालेलुया. Are we following this? आता तुमकां समजता. Now, when we do things to God, केदळ आमी देवा कितें आमी कांय करता and back of your mind, in your mind, you are thinking, I did this, I did that, I gave this, I serve here, I serve there, I go there, I do this, I. जर तर आमच्या मनांत आसा हांवें केलें तर हाय हांव तो Then the आसा तर word calls this person, it's their own righteousness. ताका म्हणटात ताच्यात नित्यवंतपणाचेर तो वंदून आसा म्हूण. And God wants us to be in His righteousness, कित्याक देव आशेता ताच्या नित्यवंतपणाचेर वंदून रावंक. which is complete a gift of God. ते एक संपूर्ण एक देणे जावन आसा देवातावन. Hallelujah. हालेलुया. Bible is a spiritual mirror for you and I, कित्याक पवित्र पुस्तक एक आत्मीक आरसो जावन आसा म्हाका आनी तुका. that we look into this mirror. केदळ ह्या आरशांत आमी पळयता. And if there is wherever I is there in our life, तर काही आमच्या जिवितांत हांव म्हणून आसा. it's time for us to change that I into Christ. त्या जाग्यार हांव म्हणले खान क्रिस्त येवंक जाय. Because Apostle Paul says, कित्याक सांत पावलो म्हणटा I am crucified with Christ. म्हाका क्रिस्ता थंय कुसायला. He is telling that I am crucified with Christ. म्हाका क्रिस्ता सांगाता कुसायला. It is not I who live now, त्या देखून आतां हांव जियेता हांव न्ही. but it is Christ who lives in me. आतां म्हजे ते क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. And the life which I now live in the flesh, आतां हांव म्हज्या कुडींत कितें हांव जिवन आसा we all तें. live in the flesh right now. वय आतां आमी कुडींत जिवन आसा. But have you accepted Jesus as your Lord and Savior? आमी जेजूक आमचो समी सोडवणदार म्हूण स्वीकार केला.
So when you accept him as your Lord and Savior, केदाळा तुम्ही जेजूक तुमचो स्वामी सोडवणदार म्हणून स्वीकार करतात Savior comes in this house. तेदाळा सो तुमच्या घरांत तो येता वस्ती And it करता is not I anymore, त्या देखून आता हांव जावन हांव राना but it is Christ who lives in you. त्या देखून क्रिस्त म्हजे ते भितर तो जियेता And when you get this revelation that it is not I now, but it is Christ who lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, त्या who देखून loved me and who died for me. तेदाळो केदाळा म्हाका हे उगडापेन जाता आतां हांव न्ही म्हजे भितर क्रिस्त आयल्यावरी क्रिस्त म्हजे मुखांत जियेता त्या देखून हांव रक्ता मसान जियेता ते जिवी जावन आसा म्हजो मोग केलो म्हजे पासून तो सॅक्रिफायस केल्या त्या देवाच्या पुताच्या भवार्थावरी हांव जिवन आसा. And if we practice this every day and read this scripture, meditate on this every day, जर तर आमी हे देवाचे उतार सदांच अभ्यास करतां नियाळ करतां तर there is no offense for us. खंडी जावन आमच्या विरोध मन दुखोवचे खंयचेच आसचे We ना. won't live in any offense because of somebody else. जो कोण आमच्या विरोध मन दुखयता तेला आमच्या जिवितांत आसचे ना. There would be no room for bitterness in our heart. आमच्या काळजांत कोर्सान एक जागो आसचो ना. There would be no room for any hatred in our heart. आमच्या काळजांत द्वेषाक जागो आसचो ना. There would be no room for any revenge in our heart. एकामेका रिवेंज करसो द्वेष करसो अवकाश आसचो ना. There would be no room for comparison with others in our heart. एकामेका तुलन करचे आमच्या जिवितांत आसचे ना. There would be no room for any insecurity because of somebody else in our heart. आमच्या जिवितांत एक संरक्षण आसचे ना. There would be no motive of putting somebody down and lifting you up on high. आमच्या जिवितांत कोणाक सकल घालून आमकां वयर व्हरचो तो उद्देश तेन्ना आसचो ना. But we would begin to see one another as our brothers and sisters, which we belong to the same body of Christ. आमी जे जेजू क्रिस्त थंय हेरी एकली एका भाऊ भयणी सो मनोभावार आमी आसतले. You know, I want to say something. हांव कितें सांगू आशें तुमकां I don't know whether I should say it, but I want to say it. म्हाका सांगू जाय सांगितले की नाका पूण सांगता हांव So that we understand this. कित्याक आमकां ते सगळे समजतले. You know, nowadays, आतां ह्या दिसांनी we are a lot of confused with the denominations. आमचे थंय जायते पंगड आसात Yes or no? वय की न्ही. I belong to this, हांव ह्या पंगडाचो belong to that. हांव त्या पंगडाचो I go here, हांव थंय येता I go there, हांव हांगा येता I follow this, हांव हे पाळटा I follow that. हांव ते पाळटा But they don't do. पूण ते करिनात. That is not there in their category. पूण तांच्या त्या पंगडाचे ना. Oh, this part they don't do in their पूण denomination. हे ते तांच्या पंगडार करिनात. Is this not a comparison? त्या हे जावन आसा एक तुलन करचे It is not making that differentiate. एकामेका व्यत्यास आमी करना साव. Okay. It's okay. जावंक पुरो We might follow one particular thing. जावंक पुरो आमी एक संगत्यो फाटल्यान आसाव करता Make फॉलो. sure, are you following the written word of God? पूण एक तुमच्या मतीर आसा जे तुमी देवाचे उतार कितें सांगता ते फॉलो करना साव. And if you get the answer, yes, I follow the written word of God. जर तर ताका सवाल वय मेळटा देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा ते पाळटा. And if that community is not following that, जर तर ती पंगड ते पाळिना instead of pointing finger to them, तांच्या बोट दाखोवच्या बदलाक can you pray for them तांच्या बसत मागा to come into the truth? तांणी सताक येवच्या बसत. Isn't there, the Bible says Paul prayed for people बायबलान बरे लागी so पावलान लोकां बसत that मागले they come to know the knowledge of his truth, कित्याक ते सताची समजणी that जाणवाय they मेळच्या get the बसत. spirit of revelation, कित्याक त्या उगडापणा सो आत्मा मेळच्या that they बसत. get the spirit of wisdom. कित्याक जाणवाय सो आत्मा मेळच्या बसत. So even Apostle Paul prayed for people जर तर पाऊलोन हेरा लोकां बसत मागला because that is important. ते गरजेचे जावन आसा. That can bring the change. ते खंडी जावन ते बदलावन हाडटा. Your prayer, which is prayed by faith, तेन्ना तुम्ही भावार्थान मागतात will bring the change in somebody's life. ते एऱ्याच्या जिवितांत ते बदलावन हाडटा. So instead of pointing fingers to different kinds of denomination, एऱ्याक एकामेका बोट दाखोवच्या पंगडा मध्ये let us all come to that understanding that we all belong to that same Christ and same body, that we all are the body of that same Christ. त्या देखून आमी एकच पंगडा जिजू ते आसा जिजू क्रिस्ताच्या कुडीचे हरी एक आमी सांजे जावन आसा तो जावन आसा स्वामी जिजू क्रिस्त. He is the Son of the Most High God, the creator of heaven and earth. He sent his only Son for the entire world, that God so loved the world that he gave his only beloved Son. So- He is not given for some particular denomination or some particular religion, but Jesus is given to the entire world, where John the Baptist says, look, here comes the Lamb of God who takes away the sins of the world.
परमनाथ असो तो एकलोच पूज जावन आसा आमी हरी एक ताचे सांदे जावन आसात तो एकाच पांगड्या खातीर येवना तो हरी एकला आमच्या बसवता आयला त्या बसवतो जेजूचो आमी फाटलाव करया कित्याक जुआंव बाप्तिजान म्हणलें पळया देवाची सळी संवसाराची पाप करतलो तो पांगड्या खातीर येवना तो संवसारा बसवता आमच्या बचावे बसवता आयलो जावन आसा So let us come to the understanding that Jesus is the Savior of the world. त्या देखून आमी उडासर या तो संवसाराचो रक्षक तो जावन आसा जेजू And whoever believes in him जो कोण ताका सत म्हणटा shall receive salvation. ताका ती सोडून सल्वासा मेळटा And this message ही to संदेश all the people around this world. या संवसारांतल्या हर एकला मनशाक हो संदेश जावन आसा And as I told you, अशें हांवें तुमकां सांगलें God has given us a beautiful gift. That is a gift of making a choice. देवान आमकां वर्ते एक देणे दिला ते जावन आसा विसवणेचो स्वातंत्र्य God is not a God who forces us to do this. देव आमचो देव न्ही तूं हे कर म्हूण आमकां बोळ करिना But he has written in his word, कितें ताणें these are the देवाच्या instructions to you. देवाच्या उतान कितें बरयलां ती आमकां थोडी इन्स्ट्रक्शनां सुचना जावन आसा This is the truth which is written in the word of God. कित्याक हे स्वता देवाच्या उतान बरयल्यात That he says he loved the world so much ताणें म्हणलें देवान सोगी देवान संवसार सोय मोग केलो गी that he gave his only beloved son. त्या बसून ताच्या एकल्याच मोगाच्या पुताक भेटोवन दिलो And whoever believes in him जो कोण ताका सत म्हणटा shall not perish. ताणें नास जायना जावच्याक No matter where that person belongs तो to, जावं पुरो खंयच्या पंगडांत आसूं पुरो any kind of faith. खंयच्याय बोवार्थ आसूं पुरो But when the message comes to that person, पूण जर तो संदेश ताका मेळटा and if he makes a decision to receive Jesus as Lord and तर Savior, तो विसवण करता जेजूक समी सोडूनदार म्हणून he स्वीकार करून receives salvation. त्या जाल्यार ताका सल्वासा मेळटा Hallelujah. हालेलुया So we being as a believer of Christ, त्या देखून आमी जेजू क्रिस्ताक सत मानता तर who believes in Jesus, हो आमी जेजूक सत मानता let us give the same message of love to people. त्या देखून सस्सू मोगाचो संदेश एकामेका And let लोकांक us आमी not दिवया condemn anybody एकाक आमी कंडेम बोट तकोवचें नाका because they go to this place, आमी तांणी थंय येता आमी गुन्यांव करचें because नाका they go to that तुमी place. त्या जाग्यार येतात म्हणून Instead of highlighting particular places, I belong to this and that, let us highlight Christ who lives inside of us. त्या जाग्याक आमी चड महत्व दिवच्या बसत आमी जेजू क्रिस्ताक चड आनी चड वयर उबारया तो Let आमच्या us, भितर आसा let us put more light on that truth that Christ is living in कित्याक us. त्या उजवाड भितर आमी चड फोकस ध्यान दिवया कित्याक जेजू क्रिस्त म्हज्या भितर आसा Hallelujah. हालेलुया It is Christ, the light, is कित्याक inside of you. क्रिस्त म्हणल्यार उजवाड आमच्या भितर आसा And when that light is inside of त्या you, जाल्यार तो उजवाड आमच्या भितर आसा that light, the reflection has to come out for the people who is around तो you. क्रिस्त म्हज्या भितर उजवाड असल्या बरी ताचे प्रतिफलन हेरांक पडटा म्हणजे If we put little, attention on ourselves, त्या जाल्यार आमच्या वयर आमी चड गमन व्हरता am I becoming that reflection of the light which I'm having inside of me? ते कितें जावं पुरो म्हज्या भितर तो उजवाड आसा Or I'm giving some kind of behaviors to others which is not right in the eyes of the Lord? एक देवाच्या मुखार सारखे नाटते हांव हेरांक What is दिता it तर I'm giving to people? कितें हांव कितें दिवन आसा लोकांक What they are receiving through me when I'm around them? केदाळा म्हज्या भोंवतणी आसता आमी कितें तांचे स्वीकार करता काय हांव What दिता are the things they are observing in me? कितें ते म्हजे ते पळोवन आसात That really matters. ते जावन आसा ती गरजेचे And it shows ते दाखयता who's living in you, जो तुज्या भितर कोण आसा who's living in us. कोण आमच्या भितर आसा म्हूण Hallelujah. हालेलुया If we look at the life of Apostle जर Paul, तर सांत पाऊलचे जिवीत तुमी पळयला the day he encountered Jesus, केदाळा जेजूसाची भेट जाली from that day, त्या दिसा जावन in the physical, in the natural, संसार रितीन स्वाभाविक रितीन his life became miserable. ताचे जिवीत कष्टाचे जाल्ले Yes or no? वैगी न्ही Is it not written in the Bible? तातूंत बरें लागीना He was beaten up, he was about to be murdered, and people thought that he is already dead after beating up so much. So they have just taken him and thrown him this way, that thinking that he's already dead. ताका मारले फातरिल्ले तो मेला म्हणून ताका भायर समेत ओडोंक तयार जाले If you read the letters of Apostle Paul, कित्याक तुमी पत्राचे वाचल्यार you will पावलाची see what happened to his life in the natural for bringing this good news to the people. संसारी रितीन केदाळा बरी कोबात आनी परगट करूंक केली त्या लोकां मुखार ताका कितें परत Hallelujah. आमी पळयता हालेलुया Following Christ कित्याक जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव करचो म्हणल्यार is not easy. तितलें सुलभ ना There is a price to pay for that. तातूंत आमी एक मोल बांदूंक आसा And let's look unto ourselves, how much price did I paid till today?
जस्ट आम्ही विचारी हांवें कितले ताका मोल दिला म्हणून. Am I देवाचें a उतर. believer who हांव- believes in Christ is just by saying that I believe, हांव सांगता म्हणजे ते जेजू क्रिस्त आसा हांव सतमंता म्हणून. or am I a believer who believes in Christ, has started to pay the price, the cost of following Christ? कित्याक बस असो फाटलाव केल्यावर ताचें मोल कितें कळीत आसून हांव तसो मोग करता की सतमंता म्हणून. Now the cost is not you go on your knees and allow your knees to bleed for Christ. ताचें मोल म्हळ्यार तुमी तुमच्या दिमेर वचोन मागाचें म्हण न्ही. The cost of following Christ is not the cost that you go on fasting for 40 days continuously ताचें मोल बनचें म्हळ्यार without eating and drinking. साडे दीस काही नासतना उपवास करचो तो न्ही. The cost is that you say no to the flesh and yes to His word. ताका मोल बनचें म्हळ्यार तुमच्या रक्ता मसाक ना म्हणचें आनी देवाच्या उतराक वय म्हणचें. It is saying no to your flesh, where your flesh is telling you, see what that person has done. Put your flesh to silence and say, shut up. कित्याक तुमचे रक्ता मास कितें म्हणटा म्हळ्यार त्या व्यक्तीन तुका तशें केलां तुवें सांगितलें त्या रक्ता मासाक ओगोत राव म्हणून. Tell your flesh, shut up, and tell your flesh, my God has asked me to love that person because my God has loved me. कित्याक तुवें त्या रक्ता मासाच्या वंदोण्याक तुज्या चिंतपाक तुवें सांगिचें देवान म्हजो वर्तो मोग केला त्या देखून हांव तुका सांगता तूं सांगल्या बरी हांव आयकना That म्हणून. you make a choice to put your flesh to silence केदाळा and तूं- allow the Spirit of God to take control of you and make a decision. Even that person is hating me, I'll make a decision to love that person because my God has loved me. कित्याक तूं केदाळा तूं विचोन करताय रक्ता मासाक ना म्हणटाय आनी देवाचो मोग अणभव करताय देवाचे उतरा प्रमाणे मेट करताय जाल्यार तूं देवाक मानवताय. Because in this story, if we say it is my works gives me salvation or give me the blessings of God, he was been rejected. कित्याक ह्या ओपारीन पळयता म्हज्या कामा वरवीं हांव सालो आसा हांव बरेंपण नितीवंतपण मेळटा म्हणून हांव चिंता कित्याक तो येदोळसो तिरस्कारीत जाल्लो व्यक्ती. But when you look at this story, look at this parable, it looked like God is in the side of the sinners. हेतून पळोवंक गेल्यार देव कोण फातक्या सांगाता आसा. God is not supporting sin. ते उडासतोरा देव पाताक करतल्यांक See सपोर्ट the करिना. difference. See the difference. God is not supporting sin, तो पातकाक तो ताचो सपोर्ट दिना. but God is giving forgiveness because of His love, because He knew my son is going to pay the price of this tax collector on the cross. कित्याक देव मोग करता कित्याक देवान ताच्या पुता वरवीं हेचे परिफोण दिला त्या देखून तो पातक्यांचो मोग करता. And the other thing is, he came to God with a humble heart. कित्याक तो देव इतल्या कळत्या एका रुपार आयलो कळतेपणांत. He opened his mouth and say, but the tax collector stood at a distance and dare not even lift his eyes to heaven as he prayed, because he knew that I am a sinner. तो कळीत जाले की ताचे दिश्ट समेत ताणे वयर दिश्ट घालूना आनी कळतेपणान तो म्हणालो हांव एक फातकी म्हणालो तो. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." He says, but he smote up his breast, he beaten up his chest, saying, "God, be merciful to me, a sinner." पण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सहित सर्गाक उबारूंक धैर्य घेन आसतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो देवा म्हजी पातक्याची काकूट कर. Hallelujah. हालेलुया. Because at that time, he know only what he need is a mercy. ताका कळीत असले त्या वेळार ताका कितें गरज आसा ती जावन असली काकूट. Because pride is something which God resists. कित्याक गर्व्यांक देव आडायता. Pride cannot stand before God. He cannot handle that. He resists the proud. कित्याक गर्व देवा मुखार रावंक सकना. But he give much more grace to the humble. पण जो कोण कालतो आसा ताका चड आनी चड देवाची कृपा मेळटा. The proud is what? I did this, I did that, I have sacrificed this, I paid this, I gave to the poor, I am doing this. गर्व या अहंकार कितें म्हळ्यार हांवें केलें हांवें ताका कुमो केलें म्हणल्यार जावन हांव There is no one like me. ते म्हजे बरी कोणी ना. I am more knowledgeable than somebody else. हांव सगळ्यांची चड जाणवाय म्हाका आसा. I am more expert than somebody else. हांव हेचेली बरो एक्सपर्ट जावन आसा. But in the eyes of the Lord, that person is zero. पूण देवा मुखार तो झिरो जावन आसा. Because when I say I know this, I know that, and all I, जर तर हांव सांगता ते म्हाका कळीत आसा हे कळीत आसा हांव म्हळ्यार there is no value for me in the eyes of the Lord, because if I say like this. जर तर देवा मुखार म्हाका कांयच मोल ना. When we come to God, we need to come as a little children, त्या देखून देवा मुखार येताना आमी ल्हान भुरग्या बरी because येते. they are innocent. कित्याक ते इनोसेंट जावन आसात. They don't allow their mind to work. They just go with an open heart. सॉरी
They just go with an open हा heart. ते भुरगी कशी जातात आपले which काळे is a रुखते जाऊन humbleness, येतात. humble. हंबल ते खालते जाऊन Khalte असतात. round, they just go. If I tell my, in my house, तो हांव जर तर हांव सांगता म्हज्या घरांत our TV is working on the internet, आमची टीव्ही इंटरनेटार काम करता, okay, and then there is a signal. ते सिग्नल असा, If there is no internet connection, जर तर ते इंटरनेट कनेक्शन ना the channels will not work, YouTube will not work. युट्यूब काम करना. So my daughter has learned to use the remote control and everything she does it. तिका म्हणजे भुरग्याक येता ही रिमोट पर यूज करूंक गो. And she's just 5 years old एक 5 वर्साचे चेड भुरगे now. आता I am more smarter than her, हांव ताच्या चड बुदू more matured than her. हांव चड मॅच्युअर हांव. I can fool her, right, by telling anything, stories. हांवें कांय गोंडोन कांय कहाणी सांगी ताका. But when I do that, will she say, "No, mommy, I doubt on you"? पूण ते जाल्यार सांगता की ते भुरगे म्हाका तुजे वयर दुबाव आसा म्हणून. If I make her stories? Now Kind of- sometimes there is internet, जावं थोड्या फाटी इंटरनेट आसता, but she must be watching a TV for a little longer time, पूण जर तर ते चड वेळ पळोवन आसा, which I don't want her to watch. म्हाका जाय ते चड पळोवचें नाका, Then what I do? तेन्ना हांव काय कितें करता, I slowly go and switch off the internet switch. हांव वचून स्विच इंटरनेट ऑफ करता. She doesn't know. तिका ताका कळी Then जायना. she sees it's loading. आतां ते घुवन आसता. Then she say, "Mommy, not working." आतां हांव सांगता हे काम करना. Then I tell her, "Yeah, internet is not there. हांवें सांगता That uncle is fixing the internet." इंटरनेट सामान इंटरनेट Which काम uncle, करना. I don't know. So I tell her, and then she said, "Uncle is fixing. Ah. Okay, how much time he will take?" I said, "I don't know." आतां ते भुरगे खाले म्हणटा तशें म्हणटा ना वय गी अंकल काम करना सागी कितलो वेळ लागता म्हण विचारता. And then I tell her, "I don't know what time he'll fix. Before that, we'll finish our homework, and then we'll finish our bath and food and everything." She said, "Okay, mommy, we'll be ready before the internet comes." She comes, she does all the work, and now ready. हांव काले करचे ताच्या उपरांत आमचे एक होमवर्क आसा णवशे खावचे जेवण ताच्या उपरांत समज जाता म्हणजे. But did she believed me? पूण ते पातयले म्हाका भुरगे Yes, वय she believed. ते सत She believed that uncle is fixing the internet. ताच्या मतीर काले अंकल ते समा करना सा. Hallelujah. हालेलुया. Then sometimes I feel guilty also. ते थोड्या फाटी म्हाका ते And I कांता ask forgiveness, Lord, I lied to her, हांवें सांगचे देवा लागीं हांवें फूट मारली. which is not correct. ते We should सारकें not न्ही. lie. हांवें फूट But मारूंक why, ना. I shared this? हांव कितें हांव सांगता म्हणल्यार The children's innocent heart. कित्याक ते इनोसंट जावन आसा Whatever भुरगीं. message is given, they just believe without their logic. कितें सांगल्यार ते पुरा पाती येतात That भुरगीं. is why God says, "Come to me like a little child." त्या देखून देव सांगता त्या भुरग्यां बरी येया म्हण म्हज्या There लागीं. is no maturity is working before the Lord of yours. तांचे मेच्युरिटी आसा ना देवा आमचे मुखार. मॅच्युरिटी चलना देवा मुखार. Ah. तुझे होशियारी पण काही चलना. आमचे कांय बुदवून कांय मेच्युरिटी चलना देवा मुखार. Hallelujah. हालेलुया. Whatever logical thing what we are applying to the word of God, this is also created by Him only. कित्याक आमी कितें पुरा चिंता घालता या उतराचेर हे हरी एक ताचे जावन आयले जावन आसा. Yes or no? होय की नाही? The people who have studied the studies of this world, जो कोण व्यक्ती या संसाराचे शिकून आसा asking logic for this written word of God, देवाचे उतराक ताची तेकली उपयोग करता. that even when you preach the word of God, केदाळा तू देवाचे उतार प्रसार करताय you look fool to them. ताका तू एक पिशे म्हण दिसता. They look at you as if you are gone out of your mind. तेनी चिंता तांकां तेकली समाना म्हणटात. What is it? First believe and then you see. तांणी खाले म्हणटात पहिले बिलीव आनी मागीर सॉरी First you see and then you, first you believe and then you see. आमी खाले शिकयत हांव पहिले सतमान मागीर पळोव मेळटा म्हणटा. And the person who is the smartest one in this world, कोण who has संसारांत- studied the greatest things of this world, he's asking, "Give me the evidence." संसारी जाणू आसलो मनीस खाले म्हणटा पहिले म्हाका साक्ष दाखय. Yes or no? होय की नाही? And we look like a fools before them. आमी तांकां एक पिशेपणा बरी दिसता. And that is what it is written in the book of Corinthians. त्या देखून कोरिंथकारांच्या बुकान बरयला. Hallelujah. हालेलुया. It says that ते म्हणटा whatever you say, you will look like a fool for people, जावंक पुरो- but you are wise in the eyes of the Lord. तुम्ही लोकां मुखार पिशे जावंक पुरो पूण And the देवा one who- मुखार तुम्ही बुदवंत म्हणटा. And the one who look wise in the eyes of people, कोण लोकां मुखार कोण बुदवंत आसा he is foolish in the eyes of तो देवा God. मुखार पिसो म्हणटा. So which one we want? तुमकां खंयचे जाय तुमकां? Sometimes we try to please people, सहिता पटी आमी लोकांक मानूंक सोदता. try to show people that we are smart. आमी दाखयता आमी बारी हुशार Sometimes आसा we want म्हणून. to show them what we know. आमी थोड्या पटी दाखयता आमकां Yes or कितें no? कळीत आसा ते. If somebody is talking before you and speaking lot of knowledgeable things, you also want to say something that you also know something, कोणी तुमच्या मुखार कितें सांगचे उलयतना तुय काले अशें थंय So तुका le- कळीत आसलें सांगूंक वय गे. so that let them know that even I know something. ताचो अर्थ म्हाकाय थोडे ताचे विशीं कळीत आसा If म्हणून. that is the intention, don't do that. त्या इंटेन्शनार न्ही करनाकात. With that motive, don't do that. If somebody really wants that knowledge, what you know, then only give for somebody's benefit.
त्या देखून तुमकां कोणाक कितें गरज आसा तेन्ना मात तुमी तांकां शेअर करा म्हणटा. Hallelujah. हालेलुया. Now, when we look unto this Pharisee, आमी हांगा फरिजा विशीं पळयता. he's telling God whatever he's doing as if God doesn't know what he's doing. तो जे सांगता हांवें कितें केलां पूण म्हाका देवाक कळीत ना तशें तो सांगून आसा देवा But लागीं. look at this tax collector who is a sinner. पूण हो सुंकाकार पळया तो पातकी He is saying, तो म्हणटा and the publican standing afar off would not lift up so much as eyes unto heaven. He could not even look into the heaven because he know that he is a sinner. तो आपल्या दिश समेत सर्गाक लावंक सकनासतना आपले हृदय बडोवन म्हणटा देवा म्हजी काकूळ कर म्हण तो पातकी म्हण ओळखून घेता. And before Jesus Christ, everybody was seeking for mercy. कित्याक जेजू क्रिस्त येवच्या पयले ताची काम संपोवच्या पयले ना- हरी एक काकूळ मागताली. Now, through our Lord Jesus Christ, all of us we received आता mercy, and because of mercy, now we have the abundance of grace and the gift of Holy Spirit. जेजू क्रिस्त मरिफात आमकां काकूळ मेळ्ळा मात्र न्ही आमकां कुर्पाय मेळ्ळा ताच्या मुखांतर आमकां पवित्रत्वय मेळ्ळा आमकां. Yes or no? वय की नाही. Through the finished work of Jesus, that is the evidence that God had mercy on us. एक देवाची एक काकोळची साक्ष जावन आसा देवान आमकां ताच्या काम संपयल्या वरवीं ती आमकां काकोळ मेळ्ळी जावन आसा. The work of Jesus, what he finished on the cross, It- where he was buried and resurrected, that is the finished work of Jesus, is the evidence of God's mercy on us. कित्याक जेजून कुसार कितें संपयलां आनी मरोन पूर्ण ताका जिवंत जाल्लें ती जावन आसा एक खुणा देवान आमचे ती काकोळ दाखयल्याची. But in this parable, when the tax collector was asking God, when he was praying, he's asking for the mercy. पूण ह्या ओपारींत तो देवा लागीं काकोळ मागून आसा. Because at that time, Jesus was not yet glorified. त्या वेळार जेजूक महिमेवंत करूंक नासलो. So now he could not even lift up in that humbleness. I know I'm guilty before you. I have done wrong in your eyes. I am guilty and I've come here and asking with an humble heart your mercy. त्या वेळार तो काकोळ अर्दे खाले म्हणटा आपणाक खालतो खर देवा मुखार ती काकोळ तो मागलो पातकी म्हणून ओळखून घेतले ताणें. And he don't even say, okay, I've done this, and please now you do something, and I know, and doubt, and all those confusions. He doesn't speak. Look at his word. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but he smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. That's it. ताणें कांय हांवें तशें केलां अशें केलां कांय उलोवना तो फकत आपले दीस सर्गाक उबारी नासतना आपले हृदय बडोवन देवा लागीं काकोळ म्हणलो हांवें पातकी म्हणून ओळखलो तो. So it shows that he come to God with an humble heart, हे दाखयता तो एक खालत्या खालच्यान देवा थंय आयलो and he just open up who is he, ताणें आपणाक उक्तें करप तो कोण जावन आसा and म्हणून. only your mercy can save, त्या तुज्या काकोळटी वरवीं मात्र म्हाका बचाव करूंक not जाता any of my works. न्ही म्हज्या कामा वरवीं. And Jesus says, आनी जेजून म्हणलें I tell you, हांव तुका सांगता this man वो व्यक्ती went down to his house तो घरा फाटी गेलो justified. देवाक मनवलो जावन. It is the meaning of also innocent. त्याचो अर्थ तो निरापराधी जावन गेलो. He went freed. He was free. ताका संपूर्ण सुटका मेळ्ळी. It also says he was been said like he's righteous. He was righteous or declared righteous. ताका देवाचें नितीवंतपण मेळ्ळें. Because in the meaning what we see in Greek is it says dikaio. It means dikaio. It means to show to be righteous or declare righteous. ताका ताचेर देवाचे म्हणयत शो टू Declare righteous. Nitiwant धाडलो ताका. Nitiwant. नितीवंतपण मेळ्ळें. Okay, he was freed. ताका सुटका मेळ्ळी. Understanding? The original word says that. So the sinner who had come did not say, give me the list, what can I do to get my mercy? पातकी येवन ताणें सांगूना हांवें केला हांवें कितें करीत What is the previous incident? पयलें कितें जालें I did this, हांवें हें केलें I did that, हांवें तें केलें I give tithe. हांवें दांतले कोंटा दिलो Yes or no? I fast twice a week. हांवें 2 हप्त्यान 2 उपास केले. You know, some people ask me,
थोडे व्यक्ती म्हणजे विचारतात Sister, this my situation is. म्हणजे So do I have to fast म्हणजे so that येलेली this get clear? मेली पहिली पुरा म्हणजे परिस्थिती असा त्या हे परिस्थिती परिहार जायचे जाल्यार हांव उपास करीचे की Sometimes we have this kind of thinking. थोड्या पटी येले चिंता पेता आमच्या And मनात we get this kind of thinking जर तर आमच्या मनात येले चिंता पेता is only कित्याक म्हळ्यार because my mind is not renewed according to the word of म्हणजे God. देवाच्या उतराप्रमाणे म्हणजे मन परिवर्तन जावना त्या देखून Mind is not renewed with the truth. कित्याक सतावरवी म्हणजे मन परिवर्तन जावना Mind is not renewed with the truth which sets us free. त्या सतावरवी म्हणजे मन परिवर्तन जावना कित्याक ते सत आमकां सुटका दिवचे Because जावना Jesus said, कित्याक जिजून म्हणले you shall know the truth तू सत जाणा जातली and the truth shall make you आणि free. सत तुका सुटका दितले If I am not set free, कित्याक म्हाका ते सुटका ना तर still in a bondage and living as a slave, living as, in the thinking of if I do this, then God will do something for me, it is a bondage. अजून या बंधन असा गुलाम तर असा जाल्यार एक ती एक बंदड जावन आसा एक It बॉन्डेज is जावन आसा not living by the truth. कित्याक ते आमी देवाचे उतरां स्वता प्रमाणे नाव If you try to do something for God, to get something from God, जर तर तुमकां देवाक कितें बरें करी जे ताचे वरी तुमकां कितें मेळटा म्हण चिंतल्यार we are not doing it by the grace. आमी त्या कृपेन आमी करिना देवाच्या Hallelujah. हालेलुया So when this person is saying, I fasted twice a week तो व्यक्ती फरिजेव सांगून आसा आपत्यान 2 उपास करून आसा and I give you a tenth of my income, हांव म्हज्या वांट्यांतलो दांत 1 वांटो दिवन आसा तो ताचो ध्यान जावन आसा तो कितें करता ताचे वयर हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस हालेलुया hallelujah. हालेलुया Okay. प्रेज Praise the गॉड Lord. Hallelujah. हालेलुया Okay, so this person is saying, आता वो व्यक्ती म्हणटा I fast twice a week and I give you tenth of my income. Now, this scripture is speaking about fasting, right? वो ये उतार म्हणटा आपत्यांत हांव 2 दीस उपास करता ये खंयच्या विशयान उलोवन आसा उपासा विशयांत Yes or no? वय की न्ही Now, when it comes to fasting, केदाळा उपासा विशयांत येता immediately the thoughts are coming in your mind, maybe right now. आता ह्या वेळार तुमच्या मनांत चिंता येता That means I should not fast. त्याचो अर्थ हांवें उपास करूंक ना गी Is it coming like that? तशें त्या प्रमाणे येता That means I should not fast then? तसो अर्थ हांवें उपास करूंक Because ना he was not forgiven, the one who fasted. कित्याक म्हळ्यार हांगा कितें एकल्यान उपास केलो ताका बोक्षाणें मेळो ना सायट The one who fasted, जो कोण उपास केला he did not receive the forgiveness. ताका बोक्षाणें मेळो ना So now, is there a thought is coming in your mind, a question is coming in your mind, that means I should not fast? तसो अर्थ आतां तुमच्या मनांत येता की हांवें तर उपास करूंक ना म्हणून म्हळ्यार करूंकूच जाय करीची करूं म्हळ्यार बोक्षणे जावंक ना न्ही कोणें करूं ना ताचें. केल्ल्याक मेळो ना न्ही So is it that I'm teaching from here, do not fast? हांव हांगा हांव शिकून आसा की उपास करिनाकात म्हणून Because he said, I fasted twice a week, but he was not gone back home forgiven. कित्याक हांगा तो म्हणटा हांवें 2 दीस उपास केला पूण बोक्षाणें जोडून तो घरा वचूना म्हणटा And he also says that I give tithe, I give. हांवें तितलेंच न्ही दांत 1 वांटो दिता म्हणटा Very good. He fasted, which is okay, correct. We have to fast. कित्याक ताणें He gave the tithe. You have to give because it is written. And now you do not give it out of law, but you do it out of grace. You become a tithe giver, not out of like, I have to give a tenth only, I have to give this much only. No, you do it generously. The Spirit of God who is living inside of you, He will decide when you are in the fellowship with Him. So giving part is there. I'm not saying no, because it is written. Fasting part is there because it is written. Prayer is there because it is written. Now what did he say? He says, I'm not like other people, cheaters, sinner, adulterer. Now, these things, whatever he has mentioned, cheater, sinner, adulterer, these are the things, these are the sin which is externally, outside. आता परिदेवान उपास केलो उपास करूंक ना म्हणून उपास करूंक आसा दांत 1 वांटो Want to ask दिवंक आसा हरी एक करूंक आसा
पूण नियमाक लागून न्ही, या देवातावन म्हाका कितें मेळटा म्हणल्यार उद्देशान न्ही, आतां हांव कितें करता देवाच्या मोगा खातीर, देवाच्या कृपेक लागून हांव करनासा. Brother wants to Kurpe ask vair. something. Mike. हाँ, take this. जेजूचे शिशे फाटी आयले उपरांत स्वामी लागीं सांगतात ते देव सराक आमकां धांवडोंक जावना म्हणून त्या वेळार जेजू okay. सांगता असल्या देव सरा धांवडोंक मागणे आनी उपवास शिवाय दुसरें वाट ना म्हणटा. देखून वॉट कायंड ऑफ दॅट उपवास आनी दीस. Okay. Story. तुमकां अशे विशय You read सांगले that whole story कितें म्हणून from all the Gospels because this is completely another topic. ते ताचो विशय तो दुसरे आसा. Complete another topic. It's about belief and unbelief. ते It's about अविश्वास आनी sin and the unseen. वय अविश्वासा विशयान येता. Okay, let me tell you. When Jesus says that before Jesus come, the disciple could not do that. कित्याक जेजू सॉरी Before Jesus come to that place, the disciple could not do that. कित्याक जेजू येवच्या पयले त्या शिसांक तेई कांय करूंक जावना. Correct? वय गे And then after that, Jesus came, he saw the people are gathered over there. कित्याक जेजू आयल्या उपरांत जायतो लोक थंय आसलो. Correct? वय गे Now, when this father had come over there, जो पापय थंय आयलो is it that I believe, help my unbelief? ताणें म्हणलें की म्हजे अविश्वास काडूंक म्हाका कुमो कर The म्हणून. father said, right? वय गे This story you are speaking about? वय तातूंत अविश्वास Brother, you need to know the story first. समज This is the same thing. Father is bringing his son. Praise Lord. ताच्या पुताक बापाय हाडना आसा ताका मोरलोक लागली न्ही. Wait. You know what he asked? Yeah. That Jesus said, with fasting and prayer, this can be removed. न्ही ते एक्चुअली काले म्हणल्यार ते सकल बरयला वय मागणे आनी उपास बट खंयच्या बसवतो म्हणून मागणे What उपास we are देवसाराक telling धांवडून you न्ही. is the first part of the story. What you have asked the question is the last part. What Jesus told the disciples. The question what Jesus, the answer what Jesus gave, this can be removed by only fasting and prayer. Yes or no? But what is the previous part? ताचे वयले कित्याक सांगले जेजून ते. Jesus said समजले? in another gospel, now this will be Mark and there are two gospels it is written. Now let's not go there. I'll explain to you even after the session. But what I'm saying is, Jesus said, only by fasting and prayer. In another chapter it says it is because of lack of faith. पण जेजून एक थंय सांगला हे देवसार कशे भायर घालचे म्हणल्यार उपवास आनी मागण्या वरवीं आनी गाड्या बरयला ते भावार्थ उणें आसल्या वरवीं. Understand? It is not about fasting and prayer only. It is about lack of faith. Now see, fasting relates to what? If it was fasting only, then everybody would have fasted and things would have been done. But there are people fasted, but never saw any changes. उपासार पुरो जाता जाल्यार उपास करून पुरो मेळटा आसले. And if it was fasting only, and if it was fasting only, then it does not falls in grace. It falls law that you fast and then you do. कित्याक जर तर खाली उपासाचेर वंदून आसल्यार ते कुरपेचेर वंदून ना ते परत नियमा वयर आसा कित्याक तुवें करचें जावन आसा तुज्या कामाचेर. When I fast, I bring my senses, my body into subjection. कित्याक म्हळ्यार हांवें उपास कसो म्हजे पंचेंद्रिया म्हजे कुडीक हांवें नियंत्रण करूंक हांवें उपास कसो जावन आसा. Fasting is not to get something or do some performance. कित्याक फास्टिंग करच्या वरी म्हाका कितें देवातान काय मेळटा या दाखोवंक न्ही. This fasting helps me to bring my alignment with the word of God and make my faith stronger. म्हजो भावार्थ म्हजे चिंताप हरी एक देवाच्या उतरा प्रमाणे एक करूंक तो उपास म्हाका कुमो करता. Because when I do not fast, जर तर हांव उपास करिना my body is controlling me. जाल्यार म्हजी कूड म्हाका नियंत्रण करता. Tea break, okay. Hallelujah. हालेलुया. I got a signal. I need to leave you all right now. Okay. I will explain. I'll show you the scriptures also. Now, I'll just finish this. Yesterday also we could not finish. Just give me 5 minutes. Okay. Now, we see the two characters in this story या तेंतून दोन व्यक्तित्व आमी पळयता. where the person is saying, I fast twice a week. एकलो व्यक्ती म्हणटा भारी जेव म्हणटा आपल्यान 2 दीस उपास करता. If fasting is something which helps us to cast out the demons जर or do something, जर तर उपास केल्ल्या वरवीं सैतानाक धांवडूंक जाता या कितें करूंक जाता तर then there is no need of faith. तर भावार्थाची गरज ना.
But what God said, कित्याक देव कितें म्हणटा we need to walk by faith and not by sight. आमी दोळ्याच्या दिशेने बवार्थ दिशेन चलाचे म्हणटा Jesus, when he walked, केदाळा जेजू ह्या संवसारात जियेलो he चल्लो walked only by faith. तो बवार्थान चल्लो Hallelujah. हालेलुया Now, when he says that, the context is completely different, okay? देवे सांगलो We'll study विषय on तो that. दुसरोता सब्जेक्ट Okay, now he says, I fasted twice a week and I give you a tenth of my income. He boasted on what he was doing. ओ कितें फारीजो कितें करता आपल्यान 2 दीस उपास करता दांतलो एक वांटो दिता म्हणून आपणाक चीज बाडाय तो उलयता And even for us right now, हेचे जावं हेचे पळोवंक गेल्यार for us also now, it's a test going on. आमच्या जिवितांत ती येसली परीक्षा जातात Right now, whatever the season is going, it's a test going on. या वेळार आमच्या जिवितांत आतां परीक्षा जावन आसा This time should not be the time that I would boast that I'm doing this and I'm doing that. या खरंच वेळार हांवें सांगूंक जायना हांव तें करता हे करता म्हणून But it is the time for us to come closer to God by prayer. हे वेळ जावन आसा देवा ते चड आनी चड लागीं येवंक मागण्या मारिफात It is a time for us to come closer to God by fasting. कशें ह्यो वेळ आसा उपासा मरिफात चड आनी चड Fasting देवा ते should लागीं be the येवंक reason for me to come closer to God. कित्याक उपास जाय जे देवा ते म्हाका चड आनी चड लागीं येवचे When पासून I fast, it is not that I get hyper and angry. या जर तर म्हाका उपास करता ताच्या वयर म्हणजे राग द्वेष आसूं If नजो you have ever noticed, जर तर तुमी पळयतात when a person has not eaten and that person is hungry जर तर तो एकलो व्यक्ती उपास करता आनी तो भुकेन आसा and does not get anything to eat, ताका कांय खावंक मेळना that person will be तो व्यक्ती angry. रागार आसता Yes or no? होय की न्ही When a person is hungry जर तर and doesn't भुकेता get something to eat, ताका कांय मेळना that खावंक person will become angry. त्या जाल्यार कांय खावंक मेळना जाल्यार तो रागीस जाता Yes or no? होय की न्ही Maybe we are the one. जावंक पुरो आमी तांच्या मध्ये एकलो Maybe you are the one. आमी जावंक पुरो Maybe I'm the one. हांव जावंक पुरो Yes or no? होय की न्ही But at that time, when the devil is taking an advantage to come and give you anger due to that hunger, कित्याक त्यामध्ये सैतान काले करता त्या बुकेक You लागून need- तुमचे राग आणता you need to open your mouth and tell your stomach, be quiet. शेवळ तुम्ही सांगी जे तुमच्या पोटाक You are तू not getting ओगत anything राव. right now. तुका कांय मेळना ह्या वेळार म्हणून तुम्ही I सांगी am ते पोटाक. spending time with my Lord. हांव म्हज्या सोम्या सांगाता वेळ So कसो I gave up my food कित्याक जाल्यार हांव म्हजे काण सोडटा for the word of कित्याक God. देवाच्या उतरा बसोत I do not give up my food to diet or to lose weight. कित्याक हांव म्हजे काण सोडटा डायट करूंक वेट But लॉस I करूंक न्ही replace my fasting हे कित्याक हांव उपास बदला करता उपासा बदलाक not into feasting later on, न्ही ताच्या पासून गम्माता मारूंक but in spending time with the word चड of आनी God. चड वेळ देवाच्या उतरान करसूं Hallelujah. हालेलुया That's how the fasting benefit us. त्याच्या वरी पात उपास केल्याचो प्रयोजन आमकां Because मेळटा our hunger, our physical food need is a weakness. कित्याक आमच्या कुडीक खाण जाय ते जावन आसा आमचे अस्कत काय Yes or no? If we call you for the retreat for 1 month, let's say, जर तर तुम्ही चिंते एका महिन्याच्या रिती तुमकां आपण आसा and every day we give you the same dal rice, dal rice, dal एक rice, सदांय तुमकां दाल आनी Example, शीत दिल्यार उदाहरण दिल्यार what will you think? त्याला तुम्ही काले चिंतात एक दीस पर्यंत कितें नॉन वेज घालूं जाय न्ही? एक दीस म्हणी मांस रांदी येत असले न्ही Yes or no? होय Now, की who नाही? is demanding that mass? कोण तो आशेता मांस खावंक Devil? सैतान गे Who's demanding? कोण It's not you. You are a spirit. तू न्ही तू आत्मो जावन आसा Understand this. हा हा Evil spirit, that means you have God's spirit also and evil spirit also inside of you. Your body is demanding that, your natural sense is demanding that, your tongue is your taste. Tasting is the sense, right? One of the sense. Is demanding that. तुमची कूड तुमचे रक्त मास तुमचे brother, you said पंचेंद्रिया आशेवन आसा ते मास या कूड बॉडी Body. Your body, you're demanding that mass. तुमचे कूड या रक्त मास तुमचे पंचेंद्रिय ते आशेता ते मास खावंक Yes or no? होय की नाही That's why this fasting is important to bring my body into subjection, my senses to be in control of my त्या spirit. देखून उपास कित्याक करचो म्हळ्यार म्हजे कुडीक म्हजे पांच इंद्रियाक हांवें ते नियंत्रण करच्या पसोत हांवें उपास करचो जावन And आसा not to please Him, to get something from न्ही Him. देवाक मानून देवातावन कांय म्हाका चड मेळटा Hallelujah. हालेलुया Now, when your husband tells you don't go for a movie, तर जर With your तुमचो friends. घोव सांगता तुज्या इश्ता सांगता तूं पिक्चराक वचना नाका मुवी when you were Ankwar, you were going. ते आमकां एकली आसतना येताली But now, when you are married, husband is saying, no, going with your old friends now. आतां
जाल्यार म्हणून तुज्या इश्टा सांगता वचून वचो But in your heart, you want to go. पूण तुज्या काळ Because all of your teenage college, you spend it with them. They are your friends. केदाळा तू तरणाटो आसतना तांच्या फ्रेंड्सा सांगता हजार जाले वो सांगता वचनाका म्हूण घरकान्नी. आता खासदार जाल्यार सांगता वचना म्हणटा आता बायल कितें जाता काळजान वसूंक जाय काळजांत काले आसा वसूंक जाय वसूंक जाय पण आता कितें चिंता ती पूण आतां काले चिंता आता म्हजो करार जाला घोवा सांगता गोवा सांगता एंगेजमेंट करार जाला कव्हनंट जाला कव्हनंट जाला सो ही इज माय एवरीथिंग तो हरी एक तोमो जावन आसा वी आर नॉट टू बट नाव वी आर वन आता आमी दोगांनी एक जावन आसा वी आर नॉट टू बट वी आर वन आमी दोगांनी एक जावन my करार is not with my friends now आता म्हजो करार म्हज्या but फ्रेंड्स my सांगता covenant is with my husband now म्हज्या हजबंड गोवा सांगता म्हजो by करार keeping जाला Jesus in the center of my life. कित्याक जेजू जावन आसा म्हजो Jesus is the foundation of my तो आमची marriage. बुनियाद जावन So आसा he has joined us together now. आमकां ताणें एक Now we केला are not two, now we are one. आमी दोगांनी आतां एक Whatever his decision is my decision. तो कितें निर्धार घेता म्हजे And the निर्धार word says to the wife, submit to your husband. देवाचे उतर सांगता तुमच्या Respect पतीक your husband. तुमच्या गौरव दिया पतीक And when this wife knows about it, केदाळा बैलेक कळी जाता the wife sacrifices on that going movie. तेदाळा ती सॅक्रिफाइस करता त्या मुवीकेचे She's fasting on that movie now. तेदाळा ते उपास करता ते मुवी She's fasting on that movie ते now. आता फास्टिंग करता She's fasting on that entertainment ते now. एंटरटेनमेंट What she was enjoying with her friends in the college days. कित्याक त्या इस्काला कॉलेज She's वेळार fasting on that now आता ती फास्टिंग करता because of the covenant with the husband. कित्याक गोवा ते संबंध असल्यावर Because of now she and husband become one. कित्याक गोवा आणि बायल एक The जाल्यावर command is given, submit to your wife, to your husband. कित्याक उतार दिला पती कालजाया Respect to your husband. तुझ्या पती गौरव दिया Respect him, whatever he says. किती सांगता ते पाळा And now the husband is saying, don't go. वसना She is fasting and she is, she is giving up, sacrificing on that. त्या देखून गोवा खातीर ती आपला That is सॅक्रिफाइस what करता we can understand the fasting what we do in our त्या day-to-day life. देखून उपवास कितें म्हणून आमी समजून काडून Hallelujah. Thank you, Jesus. Ale- Now, do you understand? Now, she is not going with the friends, कित्याक ते आता ती तुझ्या इश्टा सांगाता वसना not because she wants something from husband, कित्याक गोवात हांव कितें मेळाचें म्हण न्ही because the covenant is there in her heart and mind. कित्याक तो करार आसा तिच्या काळजा मनान The written word of God is there in her heart कित्याक and mind. Do देवाचे उतार तिच्या काळजा मनात आसा you understand? समजता So, when you fast on the food, ते जाल्यार तुम्ही उपास करतात you bring your body into discipline, तुमच्या कुडीक तुम्ही तरबेत करतात and you spend time that fasting you replace into the word of ते God. उपवास करताना त्या वेळार तुम्ही Giving काय up करता on your देवाचे flesh उतार desire. वेळ कशी चालत तुमच्या कुडीच्या उंदवण्याक तुम्ही मारतात Giving up on your flesh desire, तुमचे उंदवणे तुम्ही सोडतात putting the first priority, the word of पूण त्या God. बदलाक देवाच्या उतराक पहिलो स्थान दितात You discipline yourself त्या वेळार तुमकांच तुम्ही तरबेत to grow in the relationship with God. त्या देवाच्या संबंधात वाढोवंक So the fasting is not for God, त्या देखून उपास देवा पासून करचो न्ही it is for yourself. तुझ्या पासून तुवें करचो To build your relationship stronger and stronger तुझो संबंध चड आनी चड वाडोवंक over the desires of your body and your tongue, the taste. तुझ्या हरी एक पंचेंद्रिया वयर तुझ्या कुडी वयर You show the priority of your life, what is it? तुझ्या प्रमुख स्थान कित्याक म्हूण कळी जावच्या पासून Hallelujah. हालेलुया. So you should fast. त्या देखून आमकां उपास करूंक आसा You should fast. तू उपास करीजे You should fast. उपास करीजे But replace that in the word of God. पूण ताचे सांगाता तुम्ही उतरांत वेळ करसूंक Keeping an intention and motive of your mind. सॉरी Keeping an intention or motive in your mind. केदाळा तुमच्या मनान दवरा एक उद्देश I am not fasting to please God, हांव देवाक मानवचे खातीर उपास करिना but I am fasting for myself, हांव उपास करता म्हजे पासून that I grow more stronger and put the word of God first priority in my life. कित्याक चड आनी चड उतरांत वाडोवन त्या उतराक पहिलो स्थान दिवंक म्हज्या Hallelujah. जिवितांत. So हालेलुया. you don't replace fasting and going and sleeping till the time comes for you to eat. त्या देखून उपास करणं वचून न्हिदोंक वचनाकात आनी जेवणाच्या वेळार राखून रावनाकात But when you fast, जर तर तुम्ही उपास करतात feed yourself with the spiritual food which is the word of चड God. आनी चड आत्मीक खाणांच्या देवाचे उतार तुम्ही खाया Because when you are fasting, केदाळा तुम्ही उपास करतात you know the stomach also speaks. तुमकां कळीत आसा की पोटी आमच्या How लागीं does your उलयता stomach speaks when you are hungry? केदाळा बुक येताना कशें उलयता Correct सांगले. कळ्ळें को को को. Praise God. करेक्ट सांगले. आवाज जाता न्ही? आवाज केदार तू बसला आणि सायडीक काय आवाज ना, दुसऱ्या मनशाकी आवाज ऐकूंक येता. मागीर तुका कोणी वचून खा केले. येस नो?
Hallelujah. So हालेलुया when the stomach is making noise, Ke- you make this noise more. केदळा तुमचे पोट उलयता ताचे की चड आवाज देवाचे उतर असो तुमी करीचे. Now, strict warning, I should not say, utter a word now, okay? Okay. So, thank you, Jesus, for this wonderful teaching. We will continue after the break. You all can go now for the tea break. Let us all stand. आमी दया करून बेरवया. Thank you, Father. Thank you, Jesus. मगळा बापा मगळा जेजू मगळा पयता आमी तुका अर्गां दितां. Lord Jesus, we thank you and we praise you, सोमी आमी तुका अर्गां दितां तुजी स्तुती करतां. for you are so good. तू बरो जावन Your आसाय. love and your mercy तुजी मोगा आनी काकोळटी पसोत endures forever. आनी सदांच बळच्या पसोत. Thank you for your unconditional love for us. तुज्या त्या निस्वार्थी मेरनांतल्या मोगा खातीर And thank you, Lord, for this wonderful day today. आयच्या वर्त्या दिसा पसोत And we thank you for teaching us the truth, आमी तुका अर्गां दितां येसीत आमकां शिकयल्या पसोत teaching us आमकां शिकयल्या पसोत all this truth ही सता so that we get set free आमी हेच्या वरी आमकां सुटका जावंक from मेळोंक all the lies of the devil. हरी एक सैतानाच्या फटी जावन Lord Jesus, सोम्या जेजू as we have begun this journey with you, हे भयण आमी तुज्या सांगात आमी आराम केल्ले help us to grow more and more stronger in your word, आमकां कुमक कर चड आनी चड That we- उतरांत वाडोवंक that we grow up in the knowledge of your truth, चड आनी चड तुज्या सताची जाणवाय that we are filled सोडूंक with the spirit of your revelation, आनी तुज्या उगडापणाच्या आत्म्यान that आमकां we are भरोवंक filled with the spirit of wisdom आनी तुज्या जाणवायच्या आत्म्यान and भरोवंक understanding आनी समजणीच्या आत्म्यान भरोवंक and the knowledge of your word. आनी तुज्या उतराच्या जाणवायेन ते Thank you for भरोवंक giving us your Holy Spirit अर्गां दिता हांव तुज्या पवित्र आत्म्या to be with बसोत us, आमच्या सांगात आसच्याक and it is He who's teaching us जो पवित्र आत्मा तो आमकां and शिकयता revealing every truth, आनी आमकां उगड्या प्रकारता हर एक सता guiding us into all the truth. आनी आमकां त्या सता ते व्हरून पावयता. It is only your truth what we need, Lord. हे आमकां फकत तुजें सत जाय सोम्या. Thank you, Father. अर्गां बापा This journey is not easy, ही पैन सुलाम न्ही but with you everything is possible. पूण तुज्या सांगात हर एक संग तूं साथ दिय. Thank you for promising us ह्या बसवण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता that you said you will never leave us nor forsake us, कित्याक तुवें सांगलें आमच्या सांगात आसतलोय तूं आमकां सोडिनाय that म्हणून. even when we walk through the valley of the shadow of death, केदाळ आमच्या मरणाच्या कणींत आसल्यार you are with us. तूं आमच्या सांगात आसाय. Thank you, Father. अर्गां बापा Thank you, Jesus. अर्गां जेजू In Jesus' name we pray. जेजूच्या नांवान आमी मागता. Amen. आमेन Amen. आमेन आमेन. Praise Thank you, God. Jesus. Okay. Thank you. Praise Let us God. take a short tea break, and once you finish, please come back. जाता तितले च्या पियोन बेगी येया Yeah. मागीर